देवाचे नाव पिड्यार करूंक चिंतशी तोर निष्ठुर गायेचे मरण मुद्दलोय घुटमुटीन घास तोर ताचो जान पावता उजो दुसरो कोणी वयर सोदता तोर तुज्यान कित्याक पयले जो देवान तूं काय देणें दिला तूं जाल कुरबेजो तुवेंनूय वयर सोरोंक वावरोंक जाय काशा कांबारू नोदोर आसो दिसता म्हज्या केन्नाच बुड्डो तूं जावं नाका तोर शादी तुलोन बोवनाका आपुणूच व्हडलो शाणो म्हणून तूं पिशाक आसो नाका आयज म्हाका आनी फाल्यां तुका हें केन्ना विसरो नाका नोदोर आसो दिसता म्हज्या केन्नाच बुड्डो तूं जावं नाका कुडीन तुज्या पोरसा आसा तोर शादी तुलोन बोवनाका शाणो म्हणून तूं पिशाक आसो नाका आयज म्हाका आनी फाल्यां तुका हें केन्ना विसरो नाका नियालून पोले तोर आमी संवसार 4 दिसांचो जायतो तेम तुज्यान रावनेचो उजार करून पळय बेजो आयचो दीस तुका मेवला तो इश्ट जावन आसा तुजो फाल्यांचो दीस तुका मेळत म्हणून तुज्यान सांगोंक नेजो गिरेस्तकाय आसा म्हणून तूं फुलोवन भोंवना काय शाती देवान दिल्ल्या देण्या पासत सोदास देवाक पेटोय वाती बामूण चाट्टो तो मारचा मार ओश्यो मानचे न्हय त्यो जाती ओत्तोकूच आमकां एकूच दोर आनी कोणान एकूच माती गिरेस्तकाय आसा म्हणून तूं फुलोवन भोंवना काय शाती देवान दिल्ल्या देण्या पासत सोदास देवाक पेटोय वाती बामूण चाट्टो तो मारचा मार ओश्यो मानच्यो न्हय त्यो जाती ओत्तोकूच आमकां एकूच गोर आनी कोणान एकूच माती ओत्तोकूच आमकां एकूच गोर आनी कोणान एकूच माती आज तुका 17 वर्सां भरतात आणि या 17 वर्सांमध्ये तुवें गोमेज कांदानाची आब्रू आणि इज्जत राखल्या त्याच परी म्हजी दिग्निदाद सांबाळल्या आणि हांव आशा करता ह्या फुडें तूं म्हजी दिग्निदाद आणि आमच्या गोमेज खानदानाची इज्जत आणि आब्रू राखतले म्हणून कारण तूं जावन आसा गोमेज घराण्यांत एक सोबीत गुलाबाचे फूल आणि मिशेल मागा नाका या सोबीत गुलाबाच्या फुला फाटल्यान ते मूस भोंवलेले मिस्टर गोमेश येस हांगाच तुम्ही चुकतात एक फूल फुलले म्हणटकूच ताचो परमोळ येताच आणि त्या परमोळात
मूस येवचे ना जाल्यार कोण कावळे येतले. प्रोफेसर रवी, एका आवय बापाचो काळजी जण आसता आपले भुरगे बरे शिकून वयर सरोंक, चड करून चोडूं भुरगे. आमी तुका इतले वर्सां वळखता तुका आमचे फॅमिलीक आनी आमी जाणो तूं एक बरो प्रोफेसर म्हणून. आनी आमकां खात्री आसा आमची चोलयेक मिशेलाक तूं तुजी चोरी जाल्ले परी शिकयतलो आनी संवसाराची वाट बरी दाखयतलो म्हणून. ओ अलबत तो जावन आसा म्हजो कायदो. होय, पूण एक कायदे आनी रीत देखी मध्ये आमी विसरले. आयज म्हज्या एकलेच तुवेचो जल्माचो दीस. कम ऑन, लेट्स एन्जॉय, लेट्स सेलिब्रेट. म्हजे बाबा मामान म्हाका संवसारान हाडून संवसारांतली सगळी सुख तिणे म्हाका दिला. कांयच तिणे म्हाका उणें करूंक ना. देखून आयज म्हज्या जल्माच्या दिसाक हांव तांकां एक लांब जिवीत हांव दिता. ओब्रिगाद, ओब्रिगाद. आनी तुवें सर म्हाका तुजी दूर जालेल्या परी म्हाका सगळो मोग दिला. देखून हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. ना मिशेल ना, इतल्यान सोपूंक ना. तुका आनी जाय ते सांगपाचें आसा. जाय ते सांगपाचें आसा? आरे कितें सर? बाय मिशेल, कॉलेजीन जेन्ना जेन्ना आमचे सिंगींग कॉम्पिटिशनां जाल्यान तेन्ना तेन्ना सदांच तुवें पयलो इनाम मेळयला. बट आयच्या ह्या दिसा तुवें आमकां एक कांतार म्हणून दाखोवंकूच जाय. पूण सर, वय वय. पूण आनी काय ना. म्हाका एक जाणा जावंक जाय. तुमकां हांगा कोणे आपयल्यान? आमकां सगळ्या आपयला न्ही, म्हाका एकल्याक आपयलो. पूण हांव हुंय लागनी हेस्ता बा वयत मुय हेंची कानां पडल्या पुरो. सगळीं परजाकेची म्हजे हाटल्या येताय. हांवें कांय सांगलो देखून म्हजी बाराबर येयना काय म्हूण. पूण मुगे आयकोन आसता ही म्हजी बाराबर येयले. तुझे नाक चालू खोटींग पण उलयता. तू न्हू तो आमकां सांगता तो. चल आमी थिंग येया. एक कितें जेवण पूण सुट्टो सांगता तू. हा ओय माय पाय, तू सारको भामटो जामटो आनी बोकड्या हाडाचो. आयच्या दिसा पयस सारवा जावपा जाय म्हूण आमके नेंगे थिंग जेवण आयला. ओय तुमच्यो त्यो आयल्यो पयल्यो गजाली म्हाका नाकात. जुजे म्हाका जाणा जावंक जाय. तुमकां हांगा कोणे आपयल्यान? बेश्टो ताप नाक बाबा. ताप पोना काय म्हणटाय? तुमच्या भाशेन जाणाय. जरी तर हांवें एक उतर आमच्या विकाराक सांगत जाल्यार तुका पेद्याच्या सर्विसेचो निकळावंक जाता. पांय पडटान म्हाका ते सिरिसे निकळाय नाका. म्हाका सिरिसे निकळाय जाल्यार हे पोरची आनी कोण सांबाळटलो? मिस्टर गॉमेश, आयज तुझ्या धुवेचो जल्मदीस आनी आयच्या दिसा जरी तर तो आपल्या फॅमिलीक घेवन हांगा आयलो जायत जाल्यार तुवें रागार जावंक फावना. ते म्हाका पडोंक ना. पूण म्हाका जाणा जावंक जाय तुमकां माराक हांगा कोणे आपयल्यात ते. आमकां बायन आपयल्ली. कितें? आवय शी हांवें तुमकां आपयला? हांवें तुमकां आपोवंक ना.
चोय बायन हांव म्हणले ऐकील मरे त्या घाणेल्या तुझी तू बाळ पडो 8 दीस पासून तो ना म्हणे उतो ना जाण मग बाय पुढे आम त्या बायन आपयलो नाही आमक दाखल्या बायन आपयलो नी ओय बाबा हांवें ताका आपयलेली तुवें आपयला एकदम बरें केलें जरी तर तुवें तांकां आपोवंक नासली आनी ते नासली जाल्यार आमच्या आईच्या फुंगसांक सोंपचें नासलें वर तांकां भितर आनी भायर आमची मिठाची खोप आसा थंय बसून तांकां जेवण वाड बाबा मिठा हुंपी कित्या रे बांगडे मिठा मान चाला माताय तेशकून तू आमक मिठा मान चाला मारू सोदिता आसली रितीन आमी हुंय बसून जेया मिठा होपी जाल्यार मिठा होपी आमी पोटान घालया हांव तुमकां जेवंक वाडटा बाय श्यामाय बाय येयी जाल्यार आमी भितर हाय मुसांग ताका भितर धाड कितें म्हणें तुवें तुजी शेमाय येवची उरल्या वय येता आसतो घराको नाल्लो ती हुंय गेलो आहली शेजाराको रेकाद दिन येयला हिंग यो म्हूण ओय शेजारा लागीं रेकाद दिला एकदम बरें केलें जाल्यार गांवच्या लोकांक आनी कित्याक बारायला व्हडले दोळे करून कोणाक पळयताले चल भितर बाय चल पाहे मिठा हुपिया मिस्टर गॉमेश हांगाच तुम्ही चुकतात मिस्टर गॉमेश वो संसार सुधरला वो संसार जाय तो फुडें पावला आणि तुम्ही ह्यो जाती काती घेऊन बसल्यात आणि तुझ्या असलो शिकलोलो मनीस जर जाती काती घेऊन बसलो जायत जाल्यार शिकप नासलेल्या लोकांनी कितें करपाचें हांव जाल्यार ह्यो जाती काती काय मानिना म्हाका सगळे लोक सारखे प्रोफेसर रवी तू जाती काती मानताय ओ मानिना ते म्हाका पडोंक ना पूण आयक हो संवसार आत्तो आसतलो पत्तो जायत पूण हांव ह्या असल्या होलक्या जातीच्या लोकांमध्ये केन्नाच मिसळ जावचो ना आनी दुसरें तुका सांगता तू म्हाका आनी ह्या असल्या होलक्या जातीक ह्या म्हारा चामराक एक कोत्ताय अलबत्त मिस्टर गोम्स देवान फकत एक मनीस जात निर्मिल्या न्हय चाटी सुधीर न्हय बामण पूण फकत एक मनीस जात हे मार चामार केल्यात ते फकत तुझ्या असल्या मनशांनी तोंड बंद कर प्रोफेसर तुझे एकदम उलोवप चड जालें प्रोफेसर रवी तू आमच्या घरान येवन आमकां इन्सल्ट कोत्ता तू आमकां जाती काडची लिसांव आमकां दिता तुजे लिसांवाची गरज आमकां ना ती तुकाच दवर कारण तुका ती चड गरज पडटली हे तू कितें उलयता 10 जायलेले मनशाक हे पळय इन्सल्ट करप सारकें न्हय तोंड बंद कर मिशेल आचे असले मनशांनी ताका चड माथ्यार बसोवन दवरल्यान सो हांव जाणा म्हजे बाबा मामान तुका इन्सल्ट केला म्हणून ताचे फावटी हांव तुजे लागीं माफी मागता कितें आय एम सॉरी सर तू माफी मागता बाय मिशेल काय नजो तुझ्या मम्मी पापान म्हजो अपमान केलो म्हणून हांव जाणा आयज त्यांच्या गिन्यानाचेर काळोख आसा म्हणून आनी हांव समजता एक ना एक दीस वो त्यांच्या गिन्याना वयलो काळोख तू पयस करतलो म्हणून ना बाय रडो नाका आयज तुझ्या जल्माचो दीस cheer up my child cheer up प्रोफेसर रवी ऐक पायांची जोती फकत पायांत सोपतात माथ्याक न्हय तुज्यान आतां वसो येता मामा केले व्हडले नांवाचो मनीस तो आनी तुमी ताका हे पळय इन्सल्ट कित्याक केलो हांवें तुका सांगला तोंड बंद कर म्हणून जाणटे मध्ये का तू मध्ये उलोव नाकाय या आनी कितें तुमगे कोण मेला आमगेर कोण मेला हे तुका कोणे सांगला ना तुमगे थिंग भायर सोन गेलो कोण दुकान चोरी करून ओ हॅपी बर्थडे म्हणटाले रे बाबा होय आमगेर आयज कोणूच कोणाक ना पूण पेट्रोल इजाबेल म्हाका हें जाणा जावंक जाय तूं हांगासर कित्याक आयलाय
तुका हांगा कोणे आपयला गो ना आमगे म्हाका चायान रेका दोला आमगे नातो आणू तुजे आणू आपय बद्या हय तूं आमगे कोयलो हाय ना होय फकत तू एकली बाकी असली म्हणटोस तू जेवणाक आयले हांव जेवण आयल्या जाल्यार तुका कितें दिसता हे म्हजें घर म्हणल्यार एक धर्मशाळा म्हणून गांधीया ते धर्मशाला त्या कित्या जाय रे बाबा चल कित्या हा जाय सोऱ्या गुणटी हात घाली नाकाय कित्याक त्या क्या कुवण बी रे हात घाली नाकाय कित्या आता बोम आदी तू खंय गेले या काका बऱ्यान गेले रे बाबल्या बऱ्यान गेले नुगो तू दे क्या होई मार की दादा समाय आणि तू छत्रा रेका दोललो मॅल तू रेका नगे समाय रेका दोला मुटू ओय कोळे फुमानी कोळे साहेबा अरे की आजू साहेबा या देवता अजून पासून तू सासरा कित्या दोला माग मुज्जी हा पाको ओय कोणाको तुका काय दाखव हे सगळे किती आमच्या घरात तोंड बंद करात आणि तू रे हे चेअर मेल वाजयताय जरी तो कोणाची फेस्ताची माडी असल्यार ती व्हरून इगोर्जेच्या दारान पड तू कितें समजताय म्हज्या घरान तुझ्या पायचेर फेस्त पडला म्हणून फेस्ट म्हणजे पायचेर पडना फेस्ट पडा पाय क्षमांचेर बुडयेचेर दाखवचा इसको तोडी देव खाती हो गेला तुला काय कुठला पिला कर पहिले तू मोळे आहे लावलो लावलो मुगे आहे तू काय होय गाळा माय पाय हाडला मु हा ए छे सांग वाजतो माय पाय मन तुम्ही पाड्या नांगा सगळी बाहेर सरतात ना जाल्यार हे घेतल्या आमको हेटा तू कोणाक रावलाय तू कोणाक रावलाय सगळं आमच्या बायजीनाचो गुन्हा ओल्या मुख्या घरान हाडटा आणि आमच्या फुसांक पिडाय करून वयता शमाय तू आमची किती फाळगात घे आमची किती खायला शापाय हा तुमच्या नाची दिला तुझे दाखवता आरकी आता चांगलो लावलो मग बाजार गाड दोन मार्केट आता वर कावलो शमाय मा पोट ना रे पोट ना तू काय आपो झाडो नाही शमाय आगे शमाय आम्ही तुका आपयलो त्या वक्ता तू येवपा न्हू आपयलो त्या वक्ता येलो जाल्यार तुवें कित्या हाता हालोली तू कित कामल्या पयली गांव आरेडोन गेल्या आरेडोन गेल्या तू आरेडोन गेल्या होय गोन्यान सुटपा ना पयले हा होता की तुला त्या सिंदान लोय कित्याक एडो आम तू बावता गांव आरेडो असून मागीर निमा कोणे थिंग येयलो ना एडो आंगू तो प्यार गांव घालून गेलो देवातीन मासे होग्राव रितीना देवातीन होग्राव रितीन शमाय हे सगळे कोत्ते दान मगे तू कोत्ता दाना वाऊ तू क्लाको जाते नाही ले कापडावस आरकी आता बायलो ठुजो कोण बायला तू तू माग सांगता गांव मन म्हणू होय तू गांव आरेडो भोंवता होय ना काढवल्या तो अडुका जाता तो या सगळे बाहेर काढवली किती बाहेर काढवली तू कुडीचे नजर मार आणि तेच कुडीचे नजर मार आणि जे जाल त्याक चोई हा किती झाले तुम्ही गेलो पाकलो केसाल रे हुंच्या आळवणार मुजा सारखे उलयली तू पाहिजे शमाय माग सगलो गांवचो लोक तेका लागून चळयताय कित म्हूण चाळयता रे पागल्या हांव पॉझिटिव्ह म्हणून पॉझिटिव्ह म्हणजे किती रे पागल्या कोण जाणा प्लस कितें आसतलें सारखे उलयली पॉझिटिव्ह मुळाले मा केळो बंद सांगता कोणा लागो कोणांगे म्हणजे नितीन शमाय सांगते किती गो तू आणि बरे तो आणखीन मको हिसात मरे चेर हाडून काचरा झालो आणि हात हिसाता आणि तू घे शमाय मको हिसात ती तू खबर ना गे ससराची काय खबर ना गाडी कोण पासून दोया तात गात मुगे पार मको मान दाखव पय हात जा मुगे सारखे चळवले एसको गोड गोड लास्तो पास आज सो तुका पय मुळपाना कित्या पाय म्हणपाना रे पागल्या कित्या लागून तू घर जाल म्हणून काय निजो पागल्या तू घर जाल जाल्या हांव आनी तुजे माय काळे आणल्या काय निजो जाण मरे बाबा भुरगीं जाता आसतो मरे जायते भाशेन जाताय चोय थोडी भुरगीं मरे बाबा काळके रातीचे जाताय त्या दोन ती काळी जाताय आणि थोडी न्हू जोरगोतीचे जाताय तोंडरीन हुल आसता त्या दोना भुरगीं जाताय ती गोरी जाताय तुजी भाशेन झाड पाकल्या जोरगोतीचे मरे सगळे कुली पोखी जाताय आणि त्या दिसा जल्म त्या मुनी सगळे घर जोरगोतीचे जालो आवडायच्या राजपाना तुमच्या एक खुल्या हाबर सांगा मा खोटय ना तुम्ही मा खोटो बा करज ना सारखे उलय तू पाहिजे शमाय माग सारखे आते सांग मुगे पाय कोणतो
तुगे पाय तो पाय खबर आसो कोण तैल मरे पाय खबर खबर नुंगरीतीन तेगे पाय हांव नुंगरीतीन चल आता आमी गाडी ना तुम्हा घोडयताय तुम्हा घोडय चल ना पागल्या गाडी खबर तू ऐकता को या पागल्या गाडी चल सामान तू यो गाडी मुझे पड बॉल म्हणून मुझे पड आजी दिल ते तू काय हायलो ना मुस्तानी श्यामाय बिनाक तू श्यामाय तुझ पास होता हायला जाय त्याला ये तू गाडी हा गे तू सारको पाच बाजू जाय सानोन पासू तू का गेनेला जाय की तू हा तुझ पुरो में क्या लाई श्यामाय यो या त्या बाकेन हाच्या माग दात आहे म्हणून त्याचे दात नालो मांडूत केळ हाती हातो तू बेलिंदा म्हजी भयणी तू दिसभर काम करता ते पळोवन म्हज्या काळजाक दूख भोगता अरे म्हजे पा जे कितें आमच्या नशिबान आसा पळय ते आमी बघूंकूच जाय न्ही ते आनी कितें चुकता पूण बेलिंदा म्हजी भयणी जरी तो देवान म्हाका आयज लग्न करूंक नासलो जाल्यार हांव तुका सगळें सूख दितलो आसलो म्हजे भयणी आमचें दूख आयलां म्हणून तूं देवाक चिडशीण करिनाका हा पूण बेलिंदा म्हजे भयणी आयज तूं वाडलेली भयण आसतना ह्या घरांत उरोंक फकत हेंच तें कारण हांव आयज लग्न आसा म्हणून भियेनाका तूं लग्न जाल्यार कितें जालें हांव तुमच्या पासत आयज पळय नांकवर आसा तूं हांव आसतना कांयच भियेनाका हा बस मनान कुन्यात कशी आसा तुम्ही हांव एकदम बरी आसा हाय साव्यो बरो आसा की ना तूं कसो आसा हांव फावट जायते तेंपान तूं आमगे रायले बस बसा हांव तुका कितें पिवंक काडटा बसता पूण पिवंक काडपाची गरज ना नाका राव. पिवंक नाका मातशें राव गोडबोड करपाची कसलीच गरज ना आमी रोकडीच वसोंक येवंक ना आमी 4 दीस रावतली आनी जाय तें जेवण पोट भर आमी घरा येतली खरंच गुन्यांत ही तुजी फोकाणा मात केन्नाच कबार जावची ना जरी तर तूं एक तियात्रीस जालोलो जाल्यार एकदम कुशार तियात्रीस जातलो आसलो एकल्यान तियात्रीस केलो आनी तूं कितें म्हणटाय साव्यो कुन्यात कालच आमी तुमचो उगडास केलोलो कुन्यात आनी माना जायते दीस जाले येवंकूच ना म्हणून सर्वीस कशी चलता एकदम फोड पूण देवाचे कृपेन एकदम बरो आसा पूण फ्रेजर अजून येवंक ना फ्रेजर येवचो जालो आतां बेलिंदा हे तुझ्या माना फकत दीस रात तुझे चिंता एक दीस ताचो असो ना तुजो उगडास केल्या बगर बेलिंदा खंय गेला कितें कोत्ता आयलोलो दीस घरांत तेंच खरेंच खरेंच म्हजे भयणी ही तुजी चिंतना म्हजे सोबीन पळोवन म्हजें पोट खूब भरलें म्हजी भयणी आमच्या माय पायच्या फाटल्यान तूं जावन आसा ताची माय आनी ताणें तुजेर सगळो भार सोडला तुवें आमचे पासत जाय तें केलां आनी अजुनूय कोत्ता आतां सांग तुजे पासत आमी कितें करूंक पळयते आनी कितें करूंक जाय तुमची चिंतना जावन आसात म्हजे सवे आनीक म्हाका कितें जाय तशें न्हू बेलिंदा उपाय आसा आनी उपाय आसा तो आमी करूंकूच जाय आनी आमचे लागीं घडटा आमचे लागीं उपाय आसा देखून आमी तुका काजार करूंक सोदता काजार हांव तुमकां च्या वाडूं नाका नाका तुवें च्या वाडपाची गरज ना च्या हांव घेवन येता साव्यो तूं म्हजे बारीन भितर ये बाबा ये म्हजे बारीन च्या व्हरूंक ये बस कोण्यात पळय बेलिंदा आमी सगळे बरे भाशेन चिंतून हांगासर आयल्या तर तूं आतां म्हाका सांग तुका काजार जावंक खोशी आसा की ना कोण्यात जरी तर हांव काजार जालें जाल्यार आमच्या भावाचें कितें जातलें जरी तर हांव काजार जालें जाल्यार तांकां कोण आसा कोण्यात त्या पासत तूं कांय चिंतिना काय तें सगळें हांव कोत्तलो आनी तुजी भयण कोत्तली जाय कोण्यात हांव एकदम खुशाल हांव देवाक आर्गां दिता म्हाका तुजो असलो कुण्यार फाव जालो म्हणून तूं काजार जालें म्हणटोच साव्यो आनी फ्रेजर आमगेर आसतले आनी फुडले ते आपले शिकप केले म्हणटोच तो आपल्या पांयाचेर उबो रावतलो आनी खंयसरूय शिरीस करतलो आनी ती आपले घर बांदतले तर तूं आतां म्हाका सांग ह्या फुडें आनी तुका कसली अडचण आसा पूण थोरोय पूण आनी पूण आसा ओके बाबा तुमकां खुशाल दवरूंक हांव काजार जाता जाल्यार कशी एकदम खोशी तो एकटो खुशी आनी आमी दोगांय खुशी मना चाव च्या नाका
आमचे पोट भरले तितलेच पुरो आणि गाडी चायची बा कसलीच गरज हाय माना आणि कुण्यात कशी आसात तुम्ही एकदम बरी आसा बऱ्या वेळार पावलोय म्हजो भाव पहिले आमका चुकतलो असलो आता भायर सरोग असली आम्ही कोणांगेर आयली त्यांगासर भितर सोडल्या हांव एकदम फोर्त आसा माना बरें नासले पूण ताका बेलिंदान कसले वखद दिले आनी रोखडेच बरें केलें बरें ती खबर सोड पूण तुजें आतां शिकप एकदम बरें चलता फर्स्ट क्लास तोंडान फर्स्ट क्लास म्हटल्यार जायना ते रिजल्टाचेर फर्स्ट क्लास म्हणून आसूंक जाय जेरूल कुण्यात जेरूल हांव फर्स्ट क्लासीन उबा उरतलो मसन हांव तुका च्या वाडटा बाय आमी दुसरी पावटी येतली थोड्याच तेंपान तुमी आमगेर आयलात एक वेळ राव न्हय ना एक वेळ न्हय म्हयनो भर रावंक येतली त्या पासत तुमी कांयच केलें तुझे काजार जाता बरें आमकां उगोच जातलो बरें सगळें बरें बेलिंदा ओके बरे भाशेन राव तुजे बरे भाशेन शिकप कर म्हजे पयलीं सांगला ते मोतीन तुम्ही कांयच भिया नाकात बरें आमी वेतात डोंट वरी बी हॅपी संसार हो पयलो आपले एक मोतीन घोडलोलो उपरांत ह्या संवसारान तुवें आदावान जल्मान हाडलोलो ताची एक दूर काडून तुवें ताका एक सांगात काडलोलो येवेन आदावाक नाटको चिंतून पडलोलो आदांव कितें केलें तुवें विचारलें देवान मुखार सोरो चिंतात कोण दुकानी रोडलो दोनूय दोळ्यान दुकां बरोन दोगांय कुयलोचे घातली वैकुंठान सोडली व्हरोन आतांच लागोन देवा आमकां सोगल्यांक निर्मिलें मरोन आदांव कितें केलें तुवें विचारलें देवान मुखार सोरो चिंतात कोण दुकानी रोडलो दोनूय दोळ्यान दुकां बरोन दोगांय कुयलोचे घातली वैकुंठान सोडली व्हरोन आतांच लागोन दोनया देवा आमकां सोगल्यांक निर्मिलें मरोन संसारात
पुरशाक उजवाड दिवंक या देवान चोंदरीन सुर्या केलो एके वाटेन गांव आनी दर्या करून सगल्यांक सुसेग दिलो देवान बेसांव घालून सोरो केल्लो तो कितलो सूख पिलो आमकां लागून कुर्सार मरण आपूण परत जीवन जालो पळया देवाची पदवी वसले करूंक ना रे कोणे देवाचे कुचू तर मुटल्यार बरें जाई बेरे कुड्डे मोने सगले पोरचे गिन्यान दिवून हे कोड देवाचे देणे मेल्ल्या मनशाक जितो करून संवसारान जोयत वेला ताणे पळया देवाची पदवी हौसले करूंक ना रे कोणे देवाचे कुचू तर मुटल्यार बरें जाई बेरे कुड्डे मोने सगली पोरचे गिन्यान दिवून हे कोड देवाचे देणे मेल्ल्या मनशाक जितो करून संवसारान जोयत वेला ताणे धर्माचो बायबल वाचीत तर हांव म्हणटा देव संवसारान ओड हे आमी नियाडून पळयल्यार उतरांचो एक एक मेवता बोड आख्खे पोरचेक रोचून देवान सोण एकल्याक रोचले आमकां पोड देव सोमाल्याक दिश्टी पडलो मनशांची पातकां जाल्यान चोड आख्खो संवसार बोल्ला पातकां इतलो फुट्टो फुट्टलो उजाचो पावस पडटलो सगळोच लोकूच मोडटलो चोंदरीन सुर्या उजवाड दिवचो ना संवसाराक काडो पुत्तलो हो संवसार देवान घडललो तो काबार करतलो आख्खो संवसार बोल्ला पातकां इतलो फुट्टो फुट्टलो उजाचो पावस पडटलो सगळोच लोकूच मोडटलो चोंदरीन सुर्या उजवाड दिवचो ना संवसाराक काडो पुत्तलो हो संवसार देवान घडललो येवूच तो काबार करतलो हो संवसार देवान घडललो येवूच तो काबार करतलो जीना है तो पिना नहीं प्यारे पियोंग जायन जाल्यार आडसोराचें उदक पिये रे माई बॅटरी कांट्री पियोन लोक मेलो मरे ती बॅटरी कांट्री गोंया पावल्यार गोंयचें कितें जायत रे इले इले पट्टे सोरो पियेता या तेंपार पट्ट्यांचो फुडार कितें जायत या मुखार चेडवां बायलो सुचन कोत्ता लुकटांच्या शॉपार दादले चेडे पेट्रोल बोत्ता कंट्री पंपार इले इले पट्टे सोरो पियेता या तेंपार पट्ट्याचो फुडार कितें जायत या मुखार चेडवां बायलो फॅशन कोत्ता लुकटांच्या शॉपार दादले चेडे पेट्रोल बोत्ता कंट्री पंपार
सोऱ्याची सोय जाल्या पाडी सोरो ना जाल्यार तांकां सुंगटा कडकोडी बायलांकूय बियराची लागल्या गोडी बियरान विस्की घालतो जाता ताडी मिडी संसार रुचवो बेबदो जाला दिसता चेडवांकूय वायेन जायेंच मिसता वायेनान मिस्तुरात फेणी आसता एक ग्लास भरून मातो सारकी रात रेप नासता संसार रुचवो बेबदो जाला दिसता चेडवांकूय वायेन जायेंच मिसता वायेनान माडांची फेणी आसता एक ग्लास भरून मातो सारकी रात रेप नासता रशिया मुनान वचून येता जेटान संसार अजाप जाता तांकां दिता व्हडलो मान मोजोपाचो म्हणटा आख्खी बाटली घालतो स्पोटान मुनान वचून येता एकाच मिनूतान आदले भुरगे पळोवंक दिसो मोगरेचे कोये आतांचे भुरगे सोडा घालून पिये रे पिये सुकोन जाल्यात तांबडे बाये अजून पेट्टा म्हजे पुर्तुगेज दिये आदले भुरगे पळोवंक दिसो मोगरेचे कोये आतांचे भुरगे सोडा घालून पिये रे पिये पळोवंक दिसता सारके तांबडे बाये म्हाका पळयत अजून पेट्टा म्हजे पुर्तुगेज दिये मिशेल जायती मोग करणारा एकामेकाक भास दितात देवाचे ती सोपूत दितात एकामेकाक केन्नाच विसरची ना म्हणून तरी पूण दिलोलो सोपूत नेगार वचोन ती एकामेकाक विसरतात पूण हांवें तुका दिलोलो सोपूत केन्नाच नेगार वचूं ना डार्लिंग आनी कितलेंच न्हय हांव तुज्या मोगा पासत कितेंय करूंक राजी आसतलो हो म्हजो जीव पासून दिवंक हांव कबूल जातलो पूण हांव तुका केन्नाच सोडचो ना एंड यू आय टू लव यू फ्रेजर आय टू लव यू हांवूय तुजेच परी मोग करतली हांव तुज्या मोगा पासून जीव पासून दिवंक तयार आसतली खरेंच मिशेल हो आमचो मोग कोणाच्यानूच दोशी करूंक जावचो ना न्हय म्हणून तुज्या पापान पासून तो मानता त्यो जाती तो सोजमोता आपूण भाव म्हूण एक व्हडलो मनीस म्हणून आपल्या असलो दुसरो मनीस ह्या संवसारान कोणूच ना म्हणून तो सोजमोता दुसरो लोक आसा तो उलके जातीचो म्हणून पूण हांव तुज्या पापाची पर्वा करिना मिशेल आमी कोरी मोग करणारे जावन आसात आमी कोरो मोग केला आनी कोरो मोग जावन आसा काळजीदार आनी बोलिश्ट जो केदीच भियेना आकांताक आनी काडकोडी मिशेल म्हाका पुरी खात्री आसा की हांव आमच्या मोगाचेर जोईत व्हरोंक तुजो म्हाका सदांच तेंको आसतलो खरेंच फ्रेजर
म्हजो तुका सदांच तेंको आसतलो पूण फ्रेजर कितलो तेम म्हणून अशी गुपीत मोगान भोंवतेली मिशेल तुझो पापा जावन आसा एक काट्याचो रस्तो ह्या आमच्या मोगाच्या जिवितान हांव तो एर आसा तो रस्तो चलो हांव ते कांटेक भिवची ना म्हजो बाबा मामा जाती मानता जायत पूण हांव त्यो जाती मानिना शाबास मिशेल शाबास मान फावो तुझ्या उतरां तुझें नांव मिशेल इंग्लिशीन एक म्हणणी आसा द डायव्हर इज ड्रावनिंग येट ही इज नॉट फॉरगेटिंग हिज रायस केक्स एक पाणबुडो बुडलो तरी तो आपली सान्नां विसरना तशी गोत जाल्या तुझ्या पापाची ह्या संवसारान मी म्हणणाऱ्याची कितें परिस्थिती जाल्या हे सगळो लोक जाणा तरी तुजो पापा अजूनही आपलेच दोव घेवन भोंवता सो आमी हांव जाणा तुम्ही दोगांय एकामेकाच्या मोगान आसात म्हणून फुडें सरात आणि फुडें मारलेले पावल फाटी काडी नाकात तुमच्या वाटेन जायते कांटे आसतले जायते अडचणी येतल्यो पयस करात ते जाती कातीचे नश्ट आणि फुडें सरात ही तुझी उतरां ह्या म्हज्या काळजाक घोटाय दितात सर आणि एक उगडास दरात गरज पडली जायत तर हांव मिशेलाच्या पापा कडेन उलयतलो करेक्ट सर थँक यू व्हेरी मच And now, carry on. Okay, I'll take your leave. Thank you, sir. Come on, Michelle. बाबा किती वर झाले बाबा मावशे आता 1.5 वर झाले मावशे 1.5 वर झाले 1.5 वर झाले अरे बा फेब्रुवारी न्हय मावशे म्हजें नाव फ्रेझर आता ना काय एकल्या चेड्या कोण चाले आपल्या ना गो किडनी न्हय मावशी ताणे तुका सिडनी म्हूण सांगला आसतले सिडनी कोण गो बाय अगो बाय तू त्या गोमीस बाकरागे चोरली गो वय म्हजें नाव मिशेल पिशेल न्हय मावशे मिशेल त्यासो पेंट मारपा पिशेल मिशेल राग बाय तुम्ही कित जारगे कित कोदाय मावशे आम्ही आताच कॉलेजीक येतात तुंच आसा आम्ही घरा वेतात चल मिशेल आम्ही घरा या बरें तर मावशे आम्ही वेतात कॉलेज का बापून हेटाय मुस्ती गाडून अरे म्हाका कित विचित्र दिसोस म्हण बाय चेडो सुद्रांचो आनी चेडू बाबणाचे आ मुनी मुज तोंड बेश्टें पेट जातोलें आनी रावले दी बरें पुरी तें जावं टीवी ब्लॅक एंड जावं कलरिंग जावन पिक्चराक दिसपटी आपली त्या बोला आका तुज्या तोंड करता तुझे बरी खूय वेचे म्हणल्यार जिवार येता तुका तर आजार राटावटी हा जाल्या म्हाकांची बरोबरी कित्याक आपयता आका जाप दी ताका जाप दी आका हात दाखय ताका हात दाखय दुसरे पळयची बरोबरी हांव येवची ना मारिया तू करता त्या भाशेन अशें दिसता की आमकां घरा लागीं बेगीन पावंक जाय कारण आमची घरा लागीं दुधाची भुरगीं आसात म्हणून कितें तू कितें उलयताय दुधाची भुरगीं ना जाल्यार कितें जालें आमची चोली कॉलेजीक घरा येतली आनी दार बोन आसा म्हणून चावी ना जावन भायर उबी उरली न्हय मारिया काय नजो एक दीस ती चावी नासोन घराच्या भायर रावली जाल्यार हा पूण आमी जाल्यार टायमार पावपाची पूण हे सगळें बासीक लागून घडटा तेवूय सारकें आयज तूं पळयना हे बस वाल्यान बस कॉमेस केली 1 वराचेर आनी प्रासार्तान बस भायर काडटा म्हणल्यार 2 वरां जालीं नाका शोर जालो चल आता आमी घरा या चल चल बाबा जायत मोय ताई कोण बरी हाय मरे आमी आसात बरी पेत्रो इजाबेल तू खंय गेल्ले गो तू खंय गेलो बाय कोण मेल गो बाय तेंगे मरोन गोल्फासो कोण येवपा मरोन हाटल्यान दवरा तेंगे पेर गांगा पण म्हाका हांव जापशें दिसता तूं एकलेच गेल्ले तुजी ती पर्जाचे बरोबर वचोंक ना ना आज तीन कासा दोगरा रे मे थेसनी ती सगळी हसता गेले एक मात तुमचें बरें दिसता म्हाका तुमच्या मारांच्या जातीचें खंय काजार आसूं मरण आसूं फेस्त आसूं तुमची पर्जा आसताच रद तांबुरयलो हांडेच करू पूण ते जाती काच मोठे तूं एकलो गेल मग मुस्तानी तेच फात कोण म्हण मारा बारा तुवें आमकां तांबयलां कित्याक आमकां घरा पावंक जाय बरो अगो आसलो सोय कितें जालें मरा जाय नाका तूं सांगोता चोय कितें सांगता निस्तूर दोळ्यान चोय तें हांव तुका सांगोता दोळ्यांनी कितें पावलां तुवें म्हणजे वायट वायट दोना काय
अगो कितें सांगतले जाण मुगो बाय ते तुमगे काम आयज ते कोण ते बेलिंदा कितें जालें बेलिंदाक जोर आयला तेगे भाव तो फेब्रेर भाव आणि तुमगे ताच्या भावाचें नांव नको पूण कितें जालें आणि तुमगे चोली पिशेल म्हजी चली पिशेल गो मिशेल दोगांय जादी एकमेका एक मान जीव चिंताली दोन मान कर ओके ना सत्य हाल बरे दोळ्यान चोली हावता मोजी चोली तसली न्हय तसल्या हलक्या जातीच्या हलकट चेड्याक वेंग मारूंक जात्यो मांदोल तिन्या कात नेवान हायल्या तिंगा जीव पॅक्सी चिंताची बाई चिवान हाताय उलयताय गो मारिया तुया पेट्रोल इजाबेलाचें कांय आयकोना हांव आयकोना हांव होटवाता गांवांत आमच्या एकदम फामाद खंय तर उजो लागलो जायत तातूंत पेट्रोल घालून हें उजो वाडोवपाचें आतां बरें हो कोता तूं वळखता हट नाम कोण म्हणटरी पुण्याक कितें इजाबेल तुका हांव कितें सांगता तें आयक तुवें ही आतां सांगल्या ती खबर जरी तर फोट जायत जाल्यार तूं तुजें सांबाव आनीक सोच जायत जाल्यार तुजें तूं सांबाव ही खबर सोच जायत जाल्यार तुवें गांवाक आनी कोणाकूय खबर सांगत हांव तुजे दोनूय दोके आसात न्हय ते बारीक 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 करून तांचो किमो कोत्तलो चल मारिया हांव आतांच येता तूं घरा वच हांव बेलिंदाशी येता आनी ह्या खबरेची सारकी खबर काडटा हांव तुका चल केन्नाच आमच्या दारार उबी कोच्ची ना गो टुगडा स्टोर आनी हांव येस ना तुमगे चल आमी या मू दोंगे मोठो आलो मुझे बारी कुडी खेको तो हिम कापा मेशीन कितू दोंगे बायले मोडे आनी सोप खोलबी मार की रे तुमचं इतू ते पुजालो कुसट गान मोदा जाल बॉल बोंताय सुटांची इतू बुद्यार गेला यो ऐसे बायजन बसायचे लिर्स गाणी नाका यो चल मूर्ती आमगे पशी सांग किते आमक लोक फकत मारा म्हणून गेले आज तुवें तुझ दोळ्यान चल एकदम बरें जालें चल आमक जेवण देखून होरात सारखे मेजाचे काळां ओय आनी झाड मरे पाकले ते मागचोरी तेंगे राव मुळा म्हणतो न्हू हांव तेंगे 8 दीस देखून रावपाचो तेंगे जेवण कितू बरें जालो रे 8 दीस तेका रावपाचो राव रे म्हाका बरो वगळो आशिल्लो तू सारको मायकल आहा तो सारको मायकल जॅक्सन जावपाचो का हा तू तेंगे चेडवांक घेवन नाचता ते खाजारू ते हेस्त मरे ना रे पागल्या एक पाट म्युझिक मुझ काना पॉल मुटरी मरे मुका बसून रावा जाय ना आवय नाचून दिसता तू जाणा वयर मरे कोणागे मोरना गेलो रे हांव आवय मोरना शिमतोनी आके रात मु नाचिलो शिमत्री आके रात नाचिलो रात को कोण नाचिलो दोग जा चेडाकडे दोग जा चेडवांगे आके रात शिमत्री नाचिलो हे सांगू ही खबर हुजी सांगू आलमा हेट दिस आलमा हेस्तागू अरे लोले तू नाचिल तिंगिन चेडवनी ती पापळ आल मागे नाचिल तू कोता येता कशे गाचो कथा येता ये तू आज खेळते निमाळे आय को तू ते स्वादनेर केल जाय तू का केतना मुझ पर हुई और पण आ तो कोरपाना या आज नेलो ना अरे ना अरे बाबा पागल्या माय अजून नेलो ना माय हुई पाल रे पागल्या तू पाय माय चान होबर घेना का तू तुगल्या पडे माय तिंगा सांगले चेड्या कोलयताली किते चेड्या कोलयताली आणि आज पसा तो गताल मसा हांव म्हणा म्हाका परत पी कित्या म्हणटा काय म्हण पियोन जळ साके 500 बाल दिसकेले बाबा तुगे बायल मरे बाकी तू बहुत दिसत रे बहुत दिसता कोणाचो एक पाकलो हाडला आणि आत रावले आसताले हाडल्यान आपली हाडून तुक राव सारखे बाबा पाकल्या अरे बायक पिलतो पिला तुही पिला रे बाबा हांव पिलो ना माय हांव भिला कोणा रे बाबा तू विचार पाय सांगतो देते तू हुयाल नाही हे दोघं तू हुयाल नाही तोंड गेला नीचा तू आलो काय म्हणू ओय आणि तात काय म्हणा अरे तू भूज बो मॅट मो पिला बरो जेला आणि आता आलो इथे येला ती बोलकाश कोणा पाय काढून दोल्या दोलकाश मार झोक एका सांगू ते काळ का तू कोणा खावलयताले काळ खावलयता तो कोण कोण सांग कोण सांग कोणा खावलयताले सांग कोण कोलयता सांग आऊ ओय जे तो मगे बाबुल बाबू रे कोण बाबुल बाबू बोमुई सोयला सातान कोण सातान क्या दोय कोई बोमुई सोनू गालेली
बाबा पाकल्या बोमोयसो साता मामेला खाली सॉकान उलटून तेंगे असो नाही बोमोयसो जाय त्या नासतो तुका ते हाल सकाळ उडी पाकल्या गेलो असा कोई नांदाला कोणाक दित बाकी त्या मायकल तुवें कितें चितलाय रे हा अरे आज 3 दीस जाले तू सारको घरा दाराक ना अरे इस्कोलाक वचून आसतना तू हे मारा बरी भोंवताय तो तू कितें तांचे बरी मार जावंक चिंतताय मार म्हणटा कोण हांव तो दामयो कोणाले कापसतात मार म्हणको हांव तो दामयो मार म्हणटा ओय तू दाखोवपा जाय तू दाखोवपा जाय म्हाका दाखयतलो तू म्हाका दाखयतलो कोण केळे हाय सारी सकयल उडयलेले बाबा तू मसेस राव तू देखो किती उलयता किती उलोवपा जायचे म्हाका उलय कितें आ तुगे चेडो 2-3 दीस घर देला ना जाल्यार तू आमकां मार म्हणटा आगो म्हजो चेडो आयज कितले दीस जाले घरा दाराक सारको ना आतां तो तुमच्या बरी भोंवता तुमच्यानी ताका सांगूंक जायना मागीर आमी मारा तुगे चेड्या लागो आमी मारा तू दाखयचे रेतीन त्याक दाखयशी खबरदार त्याक दाखयशी खबरदार अरे तुगे चेड्या लागो तू आमके अशी म्हणटा एक जा कडासो चेड्या घे आनी लाग चलो हांव सोदता हांव लुईस ते कामूस कितें करतो म्हज्या आंगार ये नाका सांगता तुका अरे चल भायजून कुचे तो घरा लागीं वच मार म्हणटा कोण मार म्हणटा कोण हाडाचो मार म्हणटा कोण तो आपल्या पुता घेऊन गेलो आता आम्ही हे भेप देवावर समतो पांडी उडे बेलिंदा सगळे शेजारचे भुरगे घरा आयले पूण फ्रेझर अजूनही येवंक ना आणि हे दिसांनी म्हाका तो दुसरेच भाशेन दिसता ताका घराचे खूंय पळोवन गेलो सकाळी हे उठलो तोंड धुयले च्या पिलो न्हेसलो गेलो आनी पोतून घरा येताना वेळ जालो जाल्यार सॉरी माना म्हटले वाट जाले भयण कितें कोत्ता हे घर कशें चलता ताका कांयच पळोवन वचोंक ना पळय बेलिंदा तुवें ताका आदींच शिटकावणी दिवंक जाय नाजाल्यार तो सदांच अशेंच करतलो हो पळय आयलो आय एम सॉरी माना म्हाका मातसो वेळ जालो कसले गरजेच्या कामा खातीर थोडोसो वेळ रावचो पडलो हांव जाणा हे सदांचेच फ्रेझर हांवें तुका कितले फावटी सांगला कॉलेज काबार जाली म्हणटच घरा या म्हणून आज तुका कसलें काम पडलें म्हाका अरे बायलीन तुज्या लागीं कामां जाता तुवें तुज्या भयणीचें मात तुरी चिंतलाय पळय आयज ते आमकां लागून कितले त्रास काडटा ते चल तुझ्या तोंडार उदक घाल हांव तुमकां वाडून घेता मोजान घरान भितर सोरोंक जाता भटकरा ये 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 बॉस बेलिंदा हांव तुमगेर पोसोंक येवंक ना पूण म्हाका तुज्या लागीं कितें गरजेचें उलोवंक जाय म्हणून हांव ह्या तुमच्या घरान भितर सरला ना जाल्यार म्हज्या सारक्या एका दिग्निदादीच्या मनशान ह्या तुमच्या ओलक्या जातीच्या घरान भितर सरप हो म्हज्या जातीक केदो व्हडलो अपमान तो तुमी जाणा आसतलें हांव जाणा भटकरा तुजे असले व्हडले मनीस ह्या घरान फाव न्हय पूण अशें तुका कसलें काम पडलें भटकरा बेलिंदा हांवें ह्या तुज्या तोट्या भावाच्या चुरचुऱ्याक आनीक तुज्याय चुरचुऱ्याक लागून तुका म्हज्या घरान सिर्वीदोर म्हणून दवरलेलें पूण हांव नको जालो तुम्ही हाजो फायदो इतल्या बेगीन म्हज्या माथ्यार बसून घेवंक पावत पूण तूं कितें सांगूंक सोदता भटकरा हांव तुजें कांय सोजमोगता कांयच सोजमोग ना खंय आसा गो तुजो तो भाव कॉलेजीक वेता तो कितें सोजमोता कॉलेजीक गेलो जाल्यार देव जालो म्हणून म्हज्या भावान कितें केलो भटकरा तुज्या भावान कितें केलां तें तूं नकय ना भटकरा जाल्यार आयक हो तुजो भाव म्हज्या एकल्याच मालगोड्या दुयेक बोलोवन आपल्या मोगाच्या पाजारान फारावंक सोदता बेलिंदा म्हजी धूव खंय आनी तुजो तो भाव ताका आमच्या घरांतल्या कचऱ्याचो पासून वालोर ना 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 भटकरा अशें फावो नजो अशें घडो नजो हय
म्हाकाय दिसता अशें घडोवन येचो म्हणून आनी जरी तर अशें घडत जाल्यार हांव तुज्या भावाक फारान मारतलो. नाका भटकारा तूं हांगासर राव हांव फ्रेजराक घेवन रोखडीच जाता. फ्रेजर 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 माना पाटकार कितें सांगता हांवें सगळें आयकलां माना. जाल्यार तो कितें सांगता तें सोच जावन आसा. मे आता बोकडेच्या भाशेन मे कितें कोत्ताय. अरे तुका हिम्मत आसा जाल्यार म्हज्या सामकाराक सांग तूं म्हज्या चलयेचो मोग कोत्ता म्हणून. वय हांव सांगता आनी तुका हिम्मत आसा जाल्यार तूं आयक. हांव आनी मिशेल आमी मोगान आसात. आमी दोगां एकामेकाचो नीज मोग कोत्तात. मार माना म्हाका मोरसोर मार पुणे म्हज्या कुडीन जीव आसोसोर हांव मिशेलाचो मोग कोत्तलो. Shut up! You shut up and get out! Please, वोगी रावचो ना. तूं म्हज्या घरान येवन म्हाका शेटाप म्हणटा. जाणा जाव तूं व्हडलो जाल्यार तुज्या घरान न्हूय म्हज्या घरान. उगी राव बेलिंदा. जरी तर एक विकार स्वरूप तुका चावंक सोदता जाल्यार तूं कितें कोत्तलें? अरे वा वेकाळो स्वरूप हे तू कोणाक म्हणटाय म्हाका? आनीक तू रे पोरा अरे तू कोण आनीक म्हजी धूव कोण? जरी तर ह्या फुडें हे अशें चलत जाल्यार हांव नको हाचो परिणाम कितें जायत तो. आनी गोविंदा तुकाय सांगता आजतान तू का म्हाज्या घरान सिरवी दवर अशें म्हणून गाड्याचो उमरो बंद. फ्रेजर तुवें मात तरी चिंतूंक जाय आसलें ती कोण आनी आमी कोण ती. My brother, love is blind. मोग कुड्डो. You are absolutely right. खरेंच मोग जावन आसा कुड्डो. मोग जावन आसा एक असलें हात्यार जे कोणाच्यानूच पिजूंक कातरूंक वा तोडूंक कळना. मोग फकत मोगाकूच चौकता आनी खरें मोग करणाऱ्यांक कोणाच्यानूच तशी करूंक जायनात. बेलिंदा हांवें भायर रावन तुमचें थोडें भोव आयकलां. तूं कांयच कितें जायना काय बेलिंदा? सगळें सारकें जातलें. हांव कितें करूं डायरेक्ट? हांव ताच बिशालाचो डॅडी सांगून गेला जरी तो ताची वाट सोडिना जाल्यार ताका जिवेशी मारतलो म्हणून. तूं जाणा डायरेक्ट हांव म्हज्या भावाचो कितलो मोग करता पळय तें. आयज हांव ह्या घरान आंखून आसा जाल्यार फकत म्हज्या भावाक लागून. आनी जरी तर म्हज्या भावाक कितें जालें जाल्यार हांव नको म्हजें कितें जातलें पळय तें. बेलिंदा हांवें तुका आतां सांगलां न्हय खरें मोग करणाऱ्यांक केन्नाच दोशी करूंक जायना म्हणून. नातर तूं आमकां पळय casar निर्मिला जाल्यार जावची आयज ना फाल्यां. उन्हाचे भाव मोगाचे भाव ताकाच
आंबोली तशेंच बोमाय वचत तर आमी मागणी कोत्तात क्रॉस मैदान कुर्साची विनागरी करून बावाट्री गोयला आमच्या घरसांनी बावाटान कुर्सा लागीं मागण्याक मागलेली वस्तू मेवता थोड्याक मेवना बावाट पिट्यार करून निराशी जाता जायत्या घरांनी मारे घातीस तोशें दुखलो डोन येता त्या वेळार गोठाय मार कित्याक बावाट पिट्यार कोत्ता बावाटान कुर्सा लागीं मागल्यार मागलेली वस्तू मेवता थोड्याक मेवना बावाट पिट्यार करून निराशी जाता जायत्या घरांनी मारे घातीस तोशें दुखलो डोन येता त्या वेळार गोठाय मार कित्याक बावाट पिट्यार कोत्ता Jezu Christ देव बापाचो पूत तोरूय सूख ताका मेवूंक ना कुर्साची वेशी मारलो कसलोच गुन्यांव नासतना आमकां कोणेय अपमान केल्यार सगळ्या भोगो रावना जिवितांत कुरीस येता ते आमच्यांनी उबारूंक जायना जिवितांत कुरीस घेवंक नको जाल्यार येता तुजेर मारेकार दीस तूं बायलां मोदें सुसेग ना भुरग्यांक लागतात कोटेवी जेजू क्रिस्तान जायते त्रास काडल्यात तर आमी करुया थोडे सॅक्रिफीस मनशांती दवरुया मनान हाडून तोच तो कुरी जिवितांत कुरीस घेवंक नको जाल्यार येता तुजेर मारेकार दीस तूं बायलां मोदें सुसेग ना भुरग्यांक लागतात कोटेवी जेजू क्रिस्तान जायते त्रास काडल्यात तर आमी करुया थोडे सॅक्रिफीस मनशांती दवरुया मनान हाडून तोच तो कुरी मनशांती दवरुया मनान हाडून तोच तो कुरी आयकात खबरी थोड्याच वर्सां फाटली एक उजाची कीट ते आफ्रिकात पेटली स्वतंत्र जातूच तुय काळी बोर जावुटली गोंयकारांक दावणान दौलत तांची लुटली उजाची कीट इराकाक तान सुटली आनी वचोन सारकी कुवेटाक फुटली आखरेक सगळे तुय सोडले जीव घेवन येवचे पडले गोंयां बांदून आपली खाटली पोटली दुसऱ्याचे गांवांनी पातयोंक जायना भावांनी केन्नाय पूण दितात धाडून गोंयान पागार कमी जावं पूण शांतीचो आमचो गांव सूख ते दिवना काय तोडून थोडे हाडले ते हाडले थोड्यांक पोरते बोलले गेलेले रिणां काडून थोड्यांचेर आमचो शीं गेल्ले हाडूंक तुय जमीन गोंयां आसलेल्यो सिरविसो सोडून दुसऱ्याचे गांवांनी पातयोंक जायना भाव
गांवांनी केन्नाय पुंडीचा धाडून गोंयान पगार कमी जावं म्हूण शांती तो आमचो गांव सूख तें दिवना काय तोडून थोडे हाडले ते हाडले थोड्यांक पोते मोडले गेलेले रिणां काडून थोड्यांचेर आमचो शीन गेल्ले हाडून तुयचे बीन गोंयां आसलेल्यो सिरविसो सोडून तेन्ना परदेसान सांपडलेले जावां तोरूय आशेतात पायले गांवच्या नांवां बायलो बाबड्यो वातिलांक बोव देवा बरे भाशेन घरा पावय म्हूण गोवा वैतीक चुकोत फाटी पडटले वावां आयज हांव शिळकायता म्हज्या क्रिस्तांव भावांक धंदो हातीन घेयात रे हिंदू भावांक पळयात रे वेंग मारून आसात ते आपल्या गांवांक थोडे जाण म्हणटात खूंय आमी गोंया वेचे न्हय फायदो ना वचोन घरा हांगा पगार खूब गावता खंय वचलें सूख खंय मेवता गोंयची वादल्यान म्हूण बारा ओतली उतरां म्हणनाका गोंयच्या सुखाक केन्नाका म्हज्या गालपांतल्या गोंयकारा हात जोडून मागता माफी तांच्यो बोगोस म्हूण चुकी गोंयच्या बाय भाग्योन सांग फ्रांसीक शावेरा थोडे जाण म्हणटात खूंय आमी गोंया वेचे न्हय फायदो ना वचोन घरा हांगा पगार खूब गावता खंय वचलें सूख खंय मेवता गोंयची वादल्यान म्हूण बारा ओतली उतरां म्हणनाका गोंयच्या सुखाक केन्नाका म्हज्या गालपांतल्या गोंयकारा हात जोडून मागता माफी तांच्यो बोगोस म्हूण चुकी गोंयच्या बाय भाग्योन सान फ्रांसीक शावेरा व्हडले आयकोन दुखां बोल्ली टीव्हीचेर पळोवन काळजां आमची रोडली इतल्या पातळींनी मिसां पासून मोडली देवान बरी वरां दिवं तुमकां फुडली बायक बायल्या भायर धरून इंदेक धाडली पोटा भुरगीं खंय ताची पयट उरली अशें म्हूण सांगतात तोडी कितली मेलेली मोडी पुरी नासतना डेझर्टान सोडली ते गालफांतले दुडू थोड्यांक गोड थोड्यांक कडू कदर मारपूंक मेवता फायदो काडटल्यान काडला आनीक गरज थंय मोडला थोड्याचे दिश्टेत व्हांवता पयलो जातो येता चॅक भुरगीं कॉलेज करून पॅक चेडून लायन मारून भोंवता बायलो बायल्या त्या रानी गोंयां बार्रांनी दुनोऱ्यागेर पुतोकलेगेर रावता ते गालफांतले दुडू थोड्यांक गोड थोड्यांक कडू कदर मारपूंक मेवता फायदो काडटल्यान काडला आनीक
जाऊ तू गरीब ओ गिरेस कोणूय जाऊ तुझ्या धर्माचेर ती स्वता आटपलेली आसा सोर्गींच्या रस्त्याचेर पयले सद्या मरण येतगच गुडामचो लिपयता इतलें दापून दवरल्या रावणा वेळेतो चापयता घरा पोरी लिपोन ते रावण फामिलीक तशें गोच्यान दूख दिता सगळे तुका रावत पूण मरण रावणा फटयता पयले सद्या मरण येतगच गुडामचो लिपयता कितलें दापून दवरल्या रावणा वेळेतो चापयता घरा पोरी भितर ते सरण फामिलीक तशें गोच्यान दूख दिता सगळे तुका रावत पूण मरण रावणा फटयता म्हणटोच देवाक दिवंक जाय आमी जोडटी केन्नाच कातरी नाका दुसऱ्याच्या घराची वालती चोडटी कुमसाद जाव देवा लागीन माग पयस करचीत ना चोराटी मोत्तोच आमकां सोरको बारसो मितेरीन रावता माती बरें करून मरशी तोर कोणूय उगडास कोत्तलो बरो मनीस मेला मुडान काळसान दूख धरून रडटलो बेलेक तुजें चित करून बरें स्वर्गा तुका जागो मेवतलो सोडती आशा संवसाराचे तूं सुख तर भोगतलो बरें करून मरशी तोर कोणूय उगडास कोत्तलो बरो मनीस मेला मुडान काळसान दूख धरून रडटलो बेलेक तुजें चित करून बरें स्वर्गा तुका जागो मेवतलो सोडती आशा संवसारांतले तूं सुख तर भोगतलो क्रिस्तांव धर्मान आदला आदात शितर तूं सासनाक लासतलोय ही फेरनान थोडे दुसऱ्यांक नागोवन सूख भोगतात ह्या संवसारान असलेच मनशांक देव स्वर्गार घेना लासता हेम कोणान बारीक चिंतून पयशी तर चारूय वजना देखीन वता बरें तुज्या आती नासा चड पयस व्हरोंक नाका नियाळ करून पळय हे स्वताचेर लागू जाता तुका तशींच म्हाका मरण जोडटी हेम कोण सोर्ग आमची निमणीच्या स्वता बारीक चिंतून पयशी तर चारूय वजना देखीन वता वायट बरें तुज्या आती नासा चड पयस वचोंक नाका नियाळ करून पळय ह्या स्वताचेर लागू जाता तुका तशींच म्हाका मरण जोडटी सोर्गेम कोण आमची निमणीच्या स्वता आमचो दोगांयचो
आमच्या मोगाचो नांव ओय कोणाक मेळचो ना जाणे म्हजे पापान म्हाका घरांतले भायर सरपाचे बंद केला तू म्हाका मिसर पासून वचोंक दिना आयज हांव कोणाकूच गोमय नासतना जनेलांतल्यान उडी मारून तुका मेळोंक आयला मिशेल सोंगदिरांतले वडे केन्नाय पूण तुफानाक सांपडटा पूण ताचो तांडेली गोट असल्यार कोणाचीच पर्वा नासता मिशेल ह्या आमच्या मोगाचेर केदें व्हडलें ओदृश्ट आयलें जाल्यार आमी भिवंक फावना पूण त्या ओदृश्टाक आमी फुडो करूंक जाय त्या ओदृश्टाचेर आमी झूज करूंक जाय तेन्नाचो आमचो मोग सुफळ जातलो तूं जाणा मिशेल तुजो पापा आयज आमगेर येवन म्हज्या भयणीक सगळी खबर सांगल्या आनी कितलेंच न्हय तो म्हाका धमकी दिवन गेला पूण हांव तुज्या पापाची पर्वा करिना तुजी भयण कितें म्हणटा मिशेल म्हजी भयण म्हाका सांगता तुजेर विसर घाल म्हणून ते म्हजे लागीं सोपूत मागता परत हांव तुका केन्नाच भेटचो ना म्हणून पूण मिशेल म्हजे ओतोच कोण म्हाका सांगता की म्हजी भयण आमच्या मोगाचेर विरुद्ध ना म्हणून ते फकत तुज्या पापाक भियेता तुजो पापा म्हाका कितें वायट करीत म्हणून कारण म्हजी भयण म्हजो खूब मोग कोत्ता मिशेल आनी ह्याच खातीर ते आमकां दोशी करूंक सोदता तूं तुजे भयणीचें आयकून म्हाका विसरतलो ना मिशेल अशें तूं केन्नाच चिंती नाका हांव तुज्या मोगा पासून कितेंय करूंक राजी आसतलो हांव कितलेंय दूख भोगूंक राजी आसतलो पूण मिशेल जोरी तर तुवें म्हाका सांगत जाल्यार तुजेर विसर घाल म्हणून जाल्यार हांव कसलो ना कसलो उपाय काडून हांव म्हजो जीव कोबार करतलो मिशेल ना फ्रेजर ना तुजें उलय नाका आय लव यू फ्रेजर आय लव यू हांव तुजो मोग कोत्ता हांव तुका केन्नाच मोडची ना फ्रेजर केन्नाच मोडची ना मिशेल चल आमी आतां देवाक लागीं मागुया हो आमचो मोग शांती पावयल्यार पुरो म्हणून आमकां केन्नाच दोशी करिना जावं आमी देवा लागीं मागुया मिशेल चल मिशेल आतां तूं घरा वच आनी कोणाक घुमय नासतना तूं घरान भितर सर आनी घडटा जाल्यार फाल्यां तूं म्हाका हेच सुवातेर परत मेळूंक विसर नाका ओके देन बाय मिशेल बाय मिशेल तिका बोगस म्हूण दुसरे पावटी ती अशी कोचची ना आयज बोगस हे तुजें एकदम बरें गेलें मारिया जोरी तर ताका आमी आयज बोगशिल्यार फाल्यां कितें जातलें तें तूं जाणय आयज तें घराच्या जोन्यांतल्यान गेलां फाल्यां घराचे नळे काडून भायर सरोन वतलें हे तूं कितें उलयताय म्हूण तूं उलयताय पळय तशें न्हय तें घराचे दोळे काडून वचप तो कितें चलो ती आमची चोली होय मारिया ती चोली पूण तूं जाणें मारिया ताका आमी आतांच दामून दवरूंक जाय म्हणणी आसा वारें मोडलेलें शीत खंय केन्नाच मुठीन दवरिना तेच भाशेन चलयांचें आनी आतां तिची पिराय जायत आयल्या आनी आतां कायदे बदलल्यात सरकाराचे कायदे बदलल्यात पिराय जाल्या उपरांत मायपाच्या हातान कोको वय हेवूय तुजें सारकें मिशल आसा थंयच उबें राव एक पावल फुडें घालचें नाय म्हाका विचारता ताचो जबाब दे तूं सोन्यातल्यान भायर सरोन खंय गेलेलें बाबा तूं बरे भाशेन जाणा हांव खंय गेलेलें तें विशाल जाणा जाव हांव विचारताच्या प्रश्नाचो म्हाका जबाब जाय हांव विचारताच्या प्रश्नाचो प्रश्नान जबाब दिना जाय म्हाका थेर जबाब दे तूं सोन्यातल्यान भायर सरोन कोणाक हांव फ्रेजराक मेळोंक गेलेलें कितें म्हटली तुवें मामा फ्रेजराक मेळोंक गेलेलें कोण फ्रेजराक मेळोंक गेलेलें तुका आजून पासून चोलूंक कळना आनी तूं फ्रेजराक मेळोंक वता आनी एक दोळे तोंड दिवन आमचे उजून उलयताय तुका वडिलां रेस्पेक्ट दिवंक बिलकुल कळना मामा हांव ताजो मोग
मोग कोता मोग 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 ताजो मोग करीसर तुका आनी कोणूच मेळोंक नासलो हागो ताज कोण तो धूळ पासून न्हय आमच्या घरांतलो कचरो पासून न्हय जायत गोडीक तुका पूण तो म्हाका व्हरलो बाबा ऐक ऐक मारिया हे आसा तें तुका हांवें सांगोंक ना ते ताज्या सांगाताक पळोवन वचोन खरें आतां हाचो एकूच उपाय आनी तो म्हटल्यार तू कितें करूंक सोदताय त्या चौधरीक जिवेची मारून ना बाबा हांव तुजे पांया पडटा तूं अशें करिनाका तूं ताका जिवेशी मारिनाका हांव जाणा हांव कितें कोत्ता तें तूं अशें करिनाका हांव करूंक सोदता तें म्हाका करूं दे बाबा ताजो कसलोच गुन्यांव ना गुन्यांव तो म्हाजो ताका न्ही बाबा पूण तूं म्हाका पळयलो मात कोण म्हज्या दोळ्या मुखायलो आमी तुगेर जल्माक नात तूं आमकां जल्मला हांव आयज दाखयता कोणाचो गुन्यांव आनी कोणाचो गुन्यांव खंयचो हे जाण ताका सांगता पळय तेच चलतें हांव तुजें एक उतर हांव मांग्या बुर काय तू तुझ्या पान अंडीला रे चोरा आगे शमाय विसा सांगून झाले हगे वो तुगे हेस्तात किते बाल मुनीस मुगे तू दादूल मग कोण हाय तुका आगे तुगे हेस्तात सारखं हेस्ता बाल मुगे किते मुगे हात तुकने सांगू मुगे हेस्ता तुई पण तुकने सांभाळ गो तो आमगे कोण बेलो ते होयले तोंड होल मुगे तुका चला त्या गारा कित करून गारा आई ना ते ना मुगे हां शमाय गाडी ना तू ही पळय आसा ती व्यक्ती विचारता का आख्या गावात बोल म्हणजे खबर किती सांगले पळय ती लोकांक आगे शमाय तू मन नासतो आजून पासून किती आमगा ओय तू आमो नासा कोई नाक मरो मागता चोरा अरे पळयला मरे नासो आजी तू खोंडा घालू तोंडान कितली सुबेस पळती तू गाजी कॅमेरा मारचे सोस अरे किती सोस म्हणताय तू विचारता का आगे शमाय तू काय 100 पाट सांगिल मगे सकाळी थोडी सर पिनाक म्हणून 4 पाट पण तू काय सांगलोले तू काय किती सांगले कोणा मिसा सांगू सांगले हां विचार सारखेच कोणा मिसा सांगू सांगलो गे मिसा दाम्यांचे दाम्या वयल्यान तोंड घेऊन वयता पळती आगे हांव जिवत आसताना हांव मेला म्हणून म्हज्या वचच्या मिसाक सांगूंक बगता ती जाणटी म्हणून आसता लोकांक फाटीची काटी सांगितला तुझ्या जीव हाय तो ना तू म्हाका होणान घाताय 100 पाट सांगेल तू काय 100 पाटी हात कोणाका क्षमा हात कोणाका तुका बरोबर सांगता 4 पाटी हांवें तुका सांगले हाल्या 7 वरांचे दाम्या पायचे वर्सा मीस म्हणून आनी तू कित काय म्हणला दाम्या वर्सा मीस म्हणून सांगोन येयल्या होई
ताम्या म्हजी पासत किती सोस म्हणताय रे तुम्हाला अरे तू जरा आज सकाळी घाला लागे किती घडला पाहिजे आपको गावचो लोक माझ्या गाणं लागे आयलो माझ्या पासियन्स काय किती कळ म्हणता आता किती करताय सांग सायन्स हांव परत वचून लोकां पेरगांव घाता आनी सगळ्या लोकांक सांगता हाल सकाळी 7 वरांचेर तुगे पायग्या व्हरता आमी सारखें सांगतलो मरे ना जाल्यार ते भाशेन करची बेबदे भाशेन तू सारखेंच सांग सगळ्यांक ताकतीक करता तू आनी सुधारपा ना जाण मुगो रितीन हे सुधरापात हे खूप आहे केसोलो चोय ते तुस मात केलो ते हे करपाची आनी 10 पाटी उदकां बुडोवन वयर काडपाची हे पोरे तू कितें चिंता कितें घरचे असले ते घडून गेले आता चिंतून कसोच फायदो ना न्हय बेलिंदा तुका खबर आसा एक चेडो चेडू मोगान आसतोच कितें जाता पळय तें फ्रेझर मिशेलाच्या मोगान आसलो आनी आतां ताणें वाट ताची सोडली पळय फ्रेझर हांव एकदम खुशाल जालें पूण आतां तूं अशें कर तूं ताची वाट सोड आनी तुजें पयलें शिकप पुरें कर आनी उपरांत एक बरी नोकरी कर आनी हांव तुका मिशेलावन बरें चेडू सोबीत चेडू सोदून हांव तुका काजार करतली हांव जाणाच आसलो तुम्ही तेगाय एकठांय जावन काजाराची तयारी करतले म्हणून तू म्हाका हांगासर पळोवन तुम्ही तेगाय अजाप जाले आसतलीत न्हय बेलिंदा तुका एक फावटी हांवें सांगलेले ताकीद दिलेली हे तुझ्या बाळाक सांग म्हणून माझ्या चलयेची वाट सोड म्हणून पूण भटकरा ती आता ताच्या मोगान ना ताणे ताची वाट सोडली भटकरा हे सोच जावन आसा ताच्या मोगामध्ये आता कसलोच संबंध ना तो मिशेलाक मेळोंक ना ती एकामेकाक भेटो नात भटकरा या सल्फोइक बेलिंदा नाजाल्यार विचार तुझ्या बाळा लागे काल ताणे माझ्या चलयेक कारांतल्या जनेलांतल्यान भायर काडून खंय व्हेलेली ती फ्रेझर हांव कितें आयकता सांग भटकरा आपण ताच्या चलयाचो मोग करिना म्हणून सांग ताका आपण ताका सोडले म्हणून पोगी कित्याक आसा गो सांग आपण ताच्या मोगीन ना म्हणून सांग बेलिंदा तू ताच्या लागीं कितें विचारताय हांव चोर केन्नाच सांगता आपणे चोरी केल्या म्हणून वय हांव चोर जोरूय हांवें मिशेलाक जनेलांतल्यान भायर काडून व्हरोंक ना तोरूय पूण हांव म्हणटा हांवें ताका व्हेला म्हणून आनी तुकाय सांगता जोरूय तुवें ताका ह्या संवसारांतल्या खंयच्याय कुणशाक व्हरोन लिपयलें जाल्यार हांव ताका सोदून काडून वतलो कारण आमी एकामेकाचो नीज मोग कोत्तात तू ताचे लागीं उलयताय मार माना तू म्हाका तुका जाय तितलो मार पुण्या तुज्या मारात भिवन हांव म्हजें पावल फाटी काडचो ना आनी तुकाय सांगता ह्या तुज्या आर्मांक भियेता तसलो फ्रेझर न्हय जोरी तर तुका हिमत आसा जाल्यार उखल तुजें आर्म आनी मार म्हजेर फार म्हाका गुन्यांव पुगस म्हज्या भावाक मारी नाका हांव तुज्या लागीं पांय पड कित्याक आका आनी हाच्या आर्माक भिवन अरे गोरी मोग ह्या धर्मांक भियेनात आनी आर्माची कसली बिशार हांव तुज्या पांया पडटा म्हाका माया तुजी म्हजी काकूत कर म्हाका गुन्यांव पुगस हांव ताका सांसपयता भटकरा तो तुजे न्हंयची वाट सोडटलो हांव तुज्या लागीं प्रार्थना भटकरा बरें आसा मारी नाका एक पावट तुका बक्षिता पूण दुसरे पावट अशें करीत जाल्यार हाचो शेवट एकदम वायट जातलो आयक बेलिंदा आयज हांव ताका तुज्या चुरचुऱ्यांक बक्षिता पूण दुसरे पावट अशें करत जाल्यार हांव नको कितें जातलें पळय तें अरे पुरो कर तुजो सेरमांव चुरचुऱ्या कोत्ताकूय जोरूय तुज्या देवळ्या काळजाक चुरचुऱ्याचो इल्लोसो तरी कुडको आसलोलो जाल्यार आयज तू हे परी कोच्चो नासलो चुरचुऱ्या ह्या उतराचो अर्थ तू जाणा आसलो जाल्यार एका सुकण्याक पिंजऱ्यान बंद करून दवरता ते परी तुजे दुवेक तू रुमान बंद करून दवरता जाल्यार तुका कितें तें दाखोव नाका भटकरा हांव तुज्या पांया पडटा म्हज्या भावाची काकूत कर हांव ताका सांसपयता तो तुजी न्हंयची वाट सोडटलो तू भियेनाका हांव ताका बुश लायता तू वचपाट करा हांव तुज्या पांया पडटा वचपाट करा
सोज वयता उगडास तर तुझ्या बहिणीच्या चुरचुऱ्यांक तुका सोडटा फ्रेझर हे तू कितें करप चिंतता रे म्हजो बाप मना तुका आयकोंक जाय न्हय जाल्यार आय हांवें मिशेलाक सोडला म्हणून हांवें तुका फोट मारलेली पूण ना हांवें मिशेलाची वाट सोडूंक ना हांव ताचो नीस मोग कोत्ता आनीक सदांच कोत्तलो मना सदांच कोत्तलो हे तुझे बहिणीचे तू आयकोचो ना मना तू म्हाका कित्याक सोजमोना हांवें मिशेलाक कसो विसरो हांवें ताका सोपूत दिलोलो आसा तो हांव कसो विसरो माना आमी दोगांय एकामेकाचो नीस मोग कोत्तात तू म्हाका कित्याक सोजमोना म्हाका मिशेला सोबे तू कित्याक घातकी जाव म्हणटा ना ना माना हांव अशें करूंक कबूल ना हांव मिशेलाची वाट सोडूंक कबूल ना तू अशें करूंक कबूल ना तू हे तुझ्या बहिणीचो आयकोचो ना ना माना तू म्हजें आयकोचो ना तुका मिशेल जाय न्हय जाल्यार वच ताचे लागीं जा काजार वच हे म्हजें घर सोडून वच हे म्हजें घर सोडून वच जा ताचे लागीं काजार जा हांवें तुमच्या पासून कांयच करूंक ना सोडो नाका बेलिंदा सोडो नाका कसलो फायदो ये चेडे आसन आमकां सुबे तांस कोण आवरी म्हाका पावरी कोणी तरी मोगान म्हज्या पळाक जावरी नावरी नावरी कागदाचेर बरोवन म्हाका मेटू लागी मेवली आदी म्हजो नळो वाचलो पळय ताका धोको बसलो चालू तो जालो देवा पावरी कांय बरी बसारी रात्रीच्या वाटाना तांबोसन कसलो फायदो ये चेडे आसन आमकां सुबे तांस कोण वाईट चिंतने तुझी वाटाय काळजा तुमच्या गियात गोटाय नाका पडून मुजी मोठाय गरजाची नवे घेऊन तू चोटाय हसताय म्हाका नसताय काज काना तुझी आनी तू म्हजो मोगिरी नाचताय नाचताय खरें पळय तू सांग मोगा कितें कासाय ओगिरी आदी एकलो मोगान पडलो मोगाच्या तोपिरेंत पोसलो वचपी तालान तो वाचालो गिरी वाईट चिंतेला तुझी वाटाय काळजा तुमच्या गियात गोटाय बिये नाका पडून मुजी मोठाय गरजाची नवी घेऊन तू चटाय बेस्टच करी नाका के कशी आसा जाल्यार ये तीच जावं जाल्यार दुसऱ्यांकां मेवचें ना चे गोलरी चेडवां पोरी लजताय तूं मोखतलोय मेलोय रे जालोय रे कांयच काना बायल तुजी मोगान म्हाका सोलोय रे काळी जाता धप धप वयर येता गप गप काळजा तो उजो येवन पालोय रे बेस्टच करी नाका कशी आसा जाल्यार ये जावं जाल्यार मेवचें ना चे
कोण मिस्टर गोमेश यो बस प्रोफेसर रवी हांव बसोंक येवंक ना आनी म्हाका गरज ना तुजोय वेळ तसोच म्हजोय मोलादीक वेळ पेडेर करचो प्रोफेसर रवी हांव तुज्या घरांत आयलोलो म्हाका तुज्या लागीं कांय म्हत्वाचे विचार करूंक जाय म्हणून मिस्टर गोमेश हांव समजलो तूं म्हाका कितें विचारूंक सोदता पळय तें तूं म्हाका सांगूंक आयला की तुवें तुजे धुवेक मिशेलाक कॉलेजीन धाडपाचें बंद केलां म्हणून आनी आतां एग्जाम लागीं पावली म्हणटकूच आमी कितें तरी खटपट करून तुजे धुवेक एग्जामीक बसपाचे चूक तुजे विचार साप चुकीचे हांव तसलें कांय तुज्या लागीं विचारूंक येवंक ना आतां म्हजी धूव शिकली वा ना शिकली जाल्यार हांव ताची पर्वा करिना कारण प्रोफेसर रवी म्हाका पाड्याकूच 1.5 लाख नाल पडटात पूण हांव तुज्याशी विचार करूंक आयला तो हो म्हाका जाणा जावंक जाय तुमच्या कॉलेजीन भुरग्यांक कितें शिकयतात मोग करूंक मिस्टर गोमेश तुज्या असलो शिकल्लो मनीस जर हे भाशेन चित्ता जायत जाल्यार ती चूक हांव जाणा तुमकां सदांच संवय आसा दुसऱ्याच्यो चुको नदरे मुखार हाडूंक पूण तुमी स्वता कितें करतात तें तुमी विसरतात मिस्टर गोमेश तूं कितें उलयता तें तोंड सांबाळून उलय तूं म्हाका कितें सांगूंक सोदता की तुजी धूव म्हज्या कॉलेजीन शिकता आनी ती एका चेड्याच्या मोगान पडल्या आनी तेका जबाबदार आनी गुन्यांवकारी हांव म्हणून म्हज्या कॉलेजचे कारभारी म्हणून अलबत्त कारण तुमचो कायदो जावन आसा एका शिक्षकाचो कायदो जावन आसा आपल्या विद्यार्थ्यांचेर नदर दवरूंक मिस्टर गोमेश वच आनी हे बालवाडीन शिकयता तांकां वचून सांग कारण बालवाडीन ल्हान ल्हान भुरगीं शिकतात तांकां गिन्यान आसना तुजी धूव ल्हान न्हय तुजी धूव वाडल्या तिका गिन्यान आसा ती जाणा पूण कितें करता तें बरें वायट पळय तें एक्झॅक्टली हेच हांव तुज्या तोंडांतल्यान जाणा जावंक सोदतालो प्रोफेसर रवी हांव जाणा तुवें म्हज्या धुवेक आनी त्या दवदिऱ्याक तुजो तेंको दिला म्हणून जरी तर तूं आपल्याक एक शिकलेलो मनीस म्हूण समजता जाल्यार तुवें बरो रस्तो दुसऱ्याक दाखोवंक जाय आसलो मिस्टर गोमेश हांवें तुका ह्या आदी एक पावट सांगला आनी आनीक एक पावट हांव तुका सांगता ह्यो जाती काती म्हणटा त्यो हांव मानिना हांव मनशाक वळखता फकत मनीस म्हणून न्हय तो सुधीर वो चाड्डी मार वो चामार वो बामण म्हणून ह्यो जाती केल्या तुज्या असल्या मनशांनी शट अप प्रोफेसर ह्यो तुज्यो फिलॉसॉफी तुज्या लागीं दवर आनी त्यो कॉलेजीन तुज्या विद्यार्थ्यां मुखार उलय म्हज्या लागीं न्ही आयक तुम्ही तेगांनी एकठांय जावन केला तो प्लान हांव केन्ना सक्सेस जावन दिवचो ना जाल्यार हांवूच न्ही तो गोमेश कास्ताचो गोमेश मिस्टर गोमेश कित्याक खूब करता जेन्ना एक फूल फुलोवन तेजो पोरमूळ भायर सरच्या वेळार जरी तर तें पिसून उडयलें जाल्यार कित्याक खूब करता मिस्टर गोमेश हांव सोजमलो तूं खंयच्या फुलाची खबर कोत्ताय ती पण आयक प्रोफेसर त्या फुलाचो पोरमळ त्या कुसाच्या मुसांनी घेवच्या आदी हांव त्या फुलाचें झाड रोखतान शिंपतलो रोखतान फ्रेझर तुज्या भयणीन म्हाका सगळें सांगलां आनी म्हाका दिसता तूं जें कितें करता पळय तें सारकें न्हय म्हणून पूण सर हांव आनी मिशेल एकामेकाचो मोग कोत्ता आमी दोगांयनी एकामेकाक सोपूत दिला जाल्यार भयणीचें आयकोन हांव दिलोलो सोपूत कसो नेगार वचो सर कसो नेगार वचो हांव जाणा फ्रेझर हांव जाणा जेन्ना दोग जाणां मोग करतात तेन्ना जाय त्यो आडखळी येतात आनी तांचो वेळ सारको ना जायत जाल्यार गोड बसून तेंच्या तोंडान घातले जायत जाल्यार ते आंबोट लागता आनी तुजो वेळ सारको आसत जाल्यार ती मिरसांग बसून तोंडान घातली जायत जाल्यार ती गोड लागता ओय सर हेच आमचें सगळें घडलां पूण म्हाका कांयच सोजमो ना हांव कितें करूं सर हांव कितें करूं फ्रेझर
कोच्या आधी जर तुवें म्हाका विचारलेलें जाल्यार हांव तुका कितें सांगतलो आसलो आनी हांव अशें घडोवंक पावचें नासलें पण आतां तुवें केल्या उपरांत म्हज्यान तुका कांय सांगूंक जायना पूण सर हांव म्हजे कोशेन घरांतलो भायर सरून येवंक ना म्हज्या भयणीन म्हाका फोर्सान घरांतलो भायर घातला सर जायत घडये फ्रेझर पूण तिणें तुका वायट चिंतून घरांतलो भायर घालूंक ना तुवें हांगा थंय गांवार भोंवचो म्हणून तिणें तुका घरांतल्यान भायर घालूंक ना फ्रेझर तू बरे भशेन जाणा तुजी भयण तुमकां लागून कितलो कश्ट करता आनी चड करून तुका लागून तू एक बरो भुरगो जावचो ह्या समाजान एक बरो नागरीक जावचो म्हणून आनी तूं पूण सर हे पूण बिण कांय ना तूं म्हजें आयक तूं आतां घरा वच आनी तुजी भयण जो चितनाचो दोंगर आपल्या तकलेर घेवन बसला तो पयस कर बरें सर हांव येता दॅट्स अ गुड बॉय आनी एक उगडास दवर जेन्ना वेळ सारको जातलो त्या वेळार सगळें जाग्यार पडटलें ओके आय टेक युअर लीव नाव थँक्यू सर परबी तुका डॅडी कित्याक म्हणून तूं दुखवलेल्या काळजाक आनी कांटे तुपताय डॅडी अरे पिशा हांवें तुज्या काडीस दुखोवपा सारकें कांयच म्हणूंक ना आनी काका काडीस दुखयला म्हणूनात पूण हाका काळजीदार म्हणटात काळजीदार आतांच म्हाका बेलिंदा मेळ्ळो आनी बेलिंदान म्हाका तुजी सगळी खबर सांगल्या खरंच हांव तुका शाबासकी दिता कारण तुवें तांची फडफणाची पर्वा करिनासतना आपल्या नीज मोगाची ताकद दाखयली देखून पूण कित्याक उपकारले हांवें इतलें सगट करून मिशेलाक ताच्या पापान घरान बंद करून दवरला डॅडी आयज कितले दीस जाले आमची भेट जावंक ना ओ आय सी पूण तुका अशें दिसता की आनीक दुसरे कसलेच उपाय नात म्हणून तेच हांव चिंतालो डॅडी पूण म्हाका कसलोच उपाय मेळना जाल्यार म्हाका एक सांग मिशेल तुज्या बरोबर पळोवन येवंक कबूल जालेलें चेरूल हातून कसलोच दुबाव ना जाल्यार तूं अशें कित्याक करिनाय हांव कितें करूं कोणाकूच खबर ना गमता तांच्या घरान वचून मिशेलाक घेवन पळोवन कित्याक वचना अशें मजानी करूं येता खरेंच अशें मजानी करूं येता डॅडी शाबास पुढे जेन्ना तूं तांच्या घराक येतलो न्ही तेन्ना तूं दिसाचो वच रातचो वचना काय तूं ताका हाडून गेल्ले कडेन चुकोन ताच्या पापाचेर रुमान पावशी आनी तो घडये तुका तें वायट करीत ना डॅडी हांव ताच्या पापाची पर्वा करिना हांव मेलो जाल्यार एक पावट मरतलो पूण चेरूल हांव मोग जिखोवंक पावतलो शाबास पुढे तुका बरो उगडास आयलो घे ते थोडेशे दूर आसात डॅडी ते तुका उपकारतले थँक्यू डॅडी थँक्यू व्हेरी मच आय विश ऑल द बेस्ट गुड लक थँक्यू लाजार कितलो तेंप म्हण आमी चोलीक फेरपुरी बंद करून दवरतलो घरान कितलो तेंप म्हाका जाय तितलो तेंप मारिया तुका हांवें कितले फावटी सांगला की असले फालतूर विचार तूं म्हज्या लागीं करिना काय म्हणून पूण ती हे परी दुखी आसली म्हज्यान पळोवंक जायना जेवना खायना उपाशी रावता ती म्हजें कांयच दुखता ती आमचे भुरगे एकलेच आपूर बायेचें फळ होय एकलेच आपूरबाईचें फळ देखून म्हाका नाका त्या आपूरबाईच्या फळाक कीड लागलेली आता तू म्हणताय तुझ्या आवयचे काळीस म्हणून आणि ह्या बापायच्या अड्ड्यात आसा ते काळीस खंय मारिया तू बरे भाशेन जाणाय हांवें ताका कशा रितीन कशा तरेन ताका सजमायलें तें पूण आजून पासून तें म्हाजें एकूय उतर आयकूंक कबूल ना मारिया म्हाका दिसता ते आतां आयले म्हणटकूच तूच ताचे लागीं विचार कर ना बाबा हांव कांयच विचार करिना लाजार तूंच विचार कर पूण एक मात पासियेंस घेवन सोजमान चोतरायेन विचार कर बेश्टोच गरम जावं नाकाय बेश्टोच तापोव नाकाय चलयेचेर हांव तिका आपयता हा एक उगडास दवर सोजकायेन विचार पासियेंस घेवन बेश्टोच गरम जावं नाकाय बायजी बायजी मिशे बायजी यो यो तुजो पापा तुका आपयता यो तुजे लागीं कितें उलोवंक सोदता यो बायजी मिशेल आय वाऱ्यार भोंवलेल्या सुकण्याक
जरी तर पिंजऱ्यान बंद करीत जाल्यार ताका जाय ती संस्कार मेळोंक ना आतां तूं सदमला आसतलें हांव तुका हें अशें कित्याक लागून सांगता तें आयक ताची वाट सोड तो कोण आनी आमी कोण मजा आयकोशी जाल्यार बांगालाचें शीत जेवशी भाईजी तू उलयना कित्याक ओगीत कित्याक आसा कितें तरी सांग न्हय तुज्या मनान कितें आसा आयक विशाल जरी तर तुका खुशी आसता काजार जावची जाल्यार हांव तुका ओर्रात काजार कोत्ता दोना सिल्वियाचो चलो आसा युरोपाक आसता इंजिनियर ताका वर्सां फकत 50 आनी 5 हांव तुका ताच्या लागीं काजार कोत्ता बाय बायजी ओगी कित्याक आसा तो भुरगो एकदम बरो पोंकूय एकदम बरो दिसता आनी आमची जाती कातीचो तुजे लागीं खुशाल आसतलें कित्याक उलयनाय मारिया ताचे मोणेपण तुका दाखोळ कोत्ता की ते ताका खुशी ना म्हणून त्या दवदिराची वाट सोडूंक म्हणणी आसा सुण्याची शेपडी नोळेन घातली जाल्यार केन्ना चुबी जायना म्हणून आनी तसल्या कुत्र्याक म्हणटा तो एकूच उपाय हांव ताका जीव मागतलो लाजा हे तू कितें करूंक चिंताय कितें करूंक चिंत्ताय ताका उपाय फकत यार ताजे मोनेपण तुका दाखयता ताका सदमान ताज्या लागीं उलोवन उलोवन आमी थकल्या चल भितर यो आनी म्हाका ती जाण घाल चल बाय पापान पळय कितें सांगलां ते बारीक चिंतून पळय सगळें चिंतून कर केल्या उपरांत रडोन कसलोच फायदो ना चे पापाक आतां ती जाण दिवं येता मागीर नशिबाक रडोना कित्याक आयला तुझ्या मोगा पासून मिशेल मोज्यानी रावून येसो तुझे मेने मोज्यानी रावून येसो तुका पळयल्या शिवाय मिशेल हायस कितले दीस जाले आमची भेट जावंक ना या मिशेल हे मोजे बेगीन ये हे मोजे बेगीन येवन म्हाका दादोशी कर न्हय ही मोजी कूड आशिल्ल्या तुका बेगीन दवरूंक पूण आनी कांयच ना मिशेल हांव म्हज्या घरांतलो भायर सरून आयला चल चल मिशेल आमी पळोवन या मिशेल तू हसताय होय हांव हसता कित्याक तू पिसो म्हणून म्हजो मोग करून हांव तुजो मोग करिनासली हांव तुजे लागीं मोगाचें नाटक करतालें हे अशें जावन येसो हे तू कितें उलयता मिशेल तू म्हजी फोकाणां कोत्ता ना हांव तुजी फोकाणां करिना हांवें तुका आतांच सांगलां हांव तुजो खरो मोग करिनासली हांव तुजे सगळे मोगाचें नाटक करताली म्हणून अरे तू कोण आनी हांव कोण तू उणे जातीचो मनीस जरी तर हांव तुजे लागीं काजार जाली जाल्यार म्हजी फामील म्हाका आसतली तांचे मोदी भोंग म्हाका नांव आसचें ना मिशेल कशें तुका पुटवले ही उतरां तुज्या तोंडांतल्यान भायर घालूं ही उतरां तुज्या ह्या ओठाचेर सोबनात मिशेल तू म्हणटाले आमी केन्नाच एकामेकाक विसरची नात म्हणून आनी तुवें दिलो तो सोपून होय ते नाटकांत एक तसली भुमिका आसली जायत आतां तें नाटक सोंपलें म्हणटच म्हजी वाट म्हाका आनी तुजी वाट तुका मिशेल ना शाबास शाबास म्हज्या दुये आतां जाल्यार खरेंच तूं म्हज्या रक्ताची धूव आनीक तूं रे पोरा आतां मान खाला घालून कित्याक उगी आसाय खंय गेली रे तुजी ती मिजास कावळो तो कावळो ताका मोराची पाकां लायली जाल्यार तो मोर जावन येतो मोराची पाकां लायली जाल्यार कावळो मोर जायन येजो आनीक ते विकाड्या सोरपाच्या तांत्यान विकालो सोरोप जाता लेवाणे जायन येजो बाबा हांव वेता तू येताय तू वेता खंय येताय म्हजे हांव पुना वेता पुना हांवें म्हजी सगळी तयारी केल्या ना पुना वेताय होय व्हेरी गुड हांव पुना आंटीगेर वेता जरी तर हांव रावली जाल्यार तो म्हजी फाट सोडचो ना तो म्हाका गांवांत भोंग दिवचो ना देखून हांवें चिंतलां पुना आंटीगेर वचोंक बाबा हांवें म्हजी सगळी तयारी केल्या जाता खरेंच मारिया
आता आमच्या गोंयांत क्लायमेट तितलीशी बरी ना पुन्हा 12 म्हयने बरी क्लायमेट असता चल तू ताका आतांच मावराच्या बसीची एअर कंडिशन बसीची तिकीट काड आणि पुन्हा वचपाच्या बसीची कम ऑन तुझी सुटकेस पॅक करून जा हा तो खंय वताय असो तू खंय वताय तू कितें सोचलोय माझ्या दुयेचो मोग करून ताच्या लागीं काजार जातोच म्हजें खानदान आनीक माझी दिग्निदादपण चिखलान उडयतलो म्हणून तुझी सपनाच उरली आनी गोट उडासतर तुवें आयकोंक ना म्हज्या दुयेन तुका कितें सांगलां तें तुजो मोग करिना आनी आयक आयज तान ह्या घराचे दरड हे तुका बंद ह्या फुडें ह्या घरांत तूं पावल दवरचो ना आनी उडासतर जरी तर ह्या फुडें तूं ह्या म्हज्या घरांत पावल दिवचो प्रयत्न करची जाल्यार हांव तुज्या काजार जावन म्हाका दारा काडली सून पूण पूत घालपाक तोच आतां सून जाल्या झून सांगून गेलो म्हाका बरो कोण पळय म्हणाका पळयात मोद मागता ताका लोकांक खबरो सांगता तुमीच ताका राका देवा दिल्या मोज्या सुका खंय सोदीच गो तुका मोजो बेस पावला दुका म्हाका दुखयता तेका भुरगीं जायनाका सांगून गेलो म्हाका बरो कोण पळय म्हणाका पळयात मोद मागता ताका लोकांक खबरो सांगता तुमीच ताका राका देवा दिल्या मोज्या सुका खंय सोदीच गो तुका मोजो बेस पावला दुका म्हाका दुखयता तेका भुरगीं जायनाका कसले शिराप सोडटा पळय आंगार येवन म्हजेर तुंगार लागीं यो पयलो तुका दाखयता सांजेर केंसाचो मावंटन पयल्यार दिसता पिटोयाचो गुंटेर नेसपाक आनी रितूच नांव आगवाचो खोलेर आतां कितें करचो आये मोडीन दिसता पाये हे गोमटे घातला जाये ओ मेल्यार पासून हाडचें घालची ना काये हे बोमायचे रे मोये सोदूंक भोंवता बोये एका पुतान हाडला गोये दिसाचे रातचे एका इतले कॉकटेल जाये आतां कितें करचें आये मोडीन दिसता पाये हे गोमटे घातला जाये ओ मेल्यार पासून हाडचें घालची ना काये हे बोमायचे रे मोये सोदूंक भोंवता बोये एका पुतान हाडला गोये दिसाचे रातचे एका इतले कॉकटेल जाये खंयच्या गोट्यांतली म्हणून ही पुतान हाडली मोस कोणाच्या कास्ताचो म्हणून हो झोलमोलो राखोस तुजें बरें जायना काय चोरा आका कोणूय धरून व्हरा आनीक व्हरून बरोच मारा
मोज्या पोटान वाजली बारा येऊन तुला सुन उडोय रे ओ नारकासुरा केले तू ये पोरा तू वेगिनी ओरी गारा मोज्या पोटान वाजली बारा येऊन तुला सुन उडोय रे ओ नारकासुरा संसाराने कोण म्युझिशियन जातलो या संसारातलो सगळो लोक म्हाका वाकांटलो ना हांव म्युझिशियन जावचो ना हांव डॉक्टर जावचो ना हांव इंजिनियर जावचो ना हांव कोणूच जावचो ना उठ उठ तू सजमता हांव तुका पळोवंक ना म्हणून तू कितें करता रे म्हजे बाप आज कितले दीस जाले तू जेवंक ना शट अप यू माइंड योर ओन बिझनेस हांव वेता हांव हांगा रावन हांव वेता तू ताका वळखता कोणा तो म्हजो फ्रेंड तू ताका वळखता हांव ताचेशी वेता रोडा नाका बेलिंदा म्हजे भाव कितें फाव केले तुज्या जरी तर म्हजो कसलोय गुन्यांव जाल्यार तूं म्हाका कसलोय पूण ह्या म्हज्या भावाक बरो कर तुज्या म्हज्या भावाक बरो कर रोडा नाका बेलिंदा फकत बरें माग ताणें फ्रेजरा कसलो आत्महत्या केला ताका हांव तुका जेवण हाडटा कितले दीस जाले तूं जेवंक ना हांव तुका पळयता ये फ्रेजर ये फ्रेजर कितले दीस जाले तूं जेवंक ना फ्रेजर चल भितर यो हांव तुका जेवण तू कोण हांव तुका वळखना हांव तुका वळखना आय विल किल यू आय विल किल यू आय विल किल यू तुम्ही मारता मारता हांव तुमकां एक एकल्याक जिवेशी मारतलो पडलो पडलो म्हजे पयली म्हज्या बा ही तुका कितें फाव जाले हांवें केन्ना चिंतूंक ना हे अशें तुका गळत म्हणून म्हाका माना म्हूण म्हजे बा तूं म्हाका वळखनाय म्हाका माना म्हूण पुराय जाली मान आयले म्हणटकूच तूं हांसून आमकां जाप पडटालो पूण आतां कितें गोगीच आसाय तूं मानाक वळखनाय म्हाका माना म्हूण रे म्हजे बा म्हाका जाप दी रे म्हजे बा कुण्यात आयला कुण्यात जाप पड आस्ते थोड्या तूं जाप दितालो तू चोर तू पुलीस तू गुंडा फ्रेजर हे तू कितें उलयताय कितें जाला बेलिंदा कितें जाला आनी दोतोरान कितें सांगलां हांवें ताका जायते दोतोरांक दाखयलो पूण सगळे दोतोर कांयच सांगनात सगळे तो दुबाव दाखयतात दुबाव आनी कसलो दुबाव थोडे म्हणटात ताजे व्हंकलेन ताका सोडला म्हणून तूं अशें करता म्हणून पूण ताणें खंयच्यान तो मिशेलाचो नांव न्हय पूण तसो उगडास पासून करिना हांव ताका कितें जालो म्हणून हांवें कसली सपनां सपनलेली खंयच्यान हांव सदांच चिंततालें हे म्हज्या भावाक शिकून एक व्हडलो मनीस करतलो म्हणून हे म्हज्या भावाक तोटो केलो म्हणून हांवें देवाचेर शीण करूंक ना पूण आयज हांव देवाक शिणटा हे म्हजे एकलेच भाव हे पुरी ताणें असलो पेशो म्हूण भाव केलो म्हणून म्हजे भाव तशें म्हणू नाकाय आनी देवाची शीण करिनाकाय देवाक पदी आसा ताका बरो करूंक फकत देवाचेर बाट दवर म्हजे पयली देवाचेरूच बावाट दवर
बेलिंदा साव्यो हांव जाणा तुम्ही कसलें दूख भोगतात ते असले उदरूस मनशाचेर आयले म्हणटोच मनीस देवाक पासून विसरोंक पावता पूण तुमी तशें करिनाकात आमी कसलोय तरी उपाय सोदून काडूंक जाय आनी हांव ताका बरें स्पेशलाक दाखयता तूं कांयच भियेनाका इतले दुडू आमच्या लागीं नात न्हय दुडवाच्या पासत तूं कसलेच दास्ती काडची गरज ना तें सगलें हांव पळयतलो आनी इतलेंच न्हय जरी तर ताका दुसरे कडेन व्हरचो पडलो जाल्यार थंयसर पासून ताका हांव व्हरतलो आनी कोंतान ताका झेरूल बरो करून हाडटलो आनी गरज पडत जाल्यार ताका मानिपाल पासून व्हरतलो आनी कोंतान हांव ताका बरो करून हांवच नको हे तुज्या उपकाराक कशें फाव करचे पळय ते तूं कुंडात न्हय पूण एक देवाच्या रुप्यान एक हास बुडो हे आमच्या घरान म्हजे भयणी हो सगळो पीस तूं घेवन भोंवता तुजे म्हजे चुचुरे पळोवंक येजो ताका लागून तूं आज पासून आंकोय रावलय म्हाका तुवें काजार केलंय म्हजे भयणी पूण नको तुका कितें करूं पळय ते तुजे नशिबांत काजारूय तुका पावना कांयच परवाना म्हजे भयणी तूं प्रेसरा आनी साव्यो घेवन आमगेर ये फुडलें कितें जाता पळय तें कुण्याक पळयतलो फ्रेजर तूं कांयच भियेनाकाय तूं रोखडोच बरो जातलो तूं कांयच भियेनाकाय फ्रेजर कोण फ्रेजर तू फ्रेजर तू फ्रेजर तू फ्रेजर तू फ्रेजर कोण फ्रेजर 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 सेंड्रा तू रोडो नाकाय आनी दुखी जायना काय तो पळोवन गेला तो कोणाचो खून करूंक वचोंक ना तो पळोवन गेला तो कोणाचें चोरूंक वचोंक ना पूण तोच नको आपूण कितें कोत्ता पळय तो नको आपूण कितें कोत्ता पळय तो हे तूं सांगता तें खरें पूण कितले जाल्यार हे भयणीचे काळीज रोडो नाकाय काळजाक गोठाय घे
घेऊन गेले आमेदी फारसान ताणेन बोटाक घातली मजा मुजी गोट वेंगेन धरून म्हणोंक लागले एकूच किस्ती आनी म्हणोंक लागले हाबिबी म्हाका बरो लागलो रे गांव कुयडचो हांव मोगान पडलेल्याक उगडास येयना इंडियेचो वसत थंयसर वास पडला फरीन चेराचो आनी आयतारा दिसी इगर्जे लागीं पयशी रे उगडास येता पेंड्रा फेस्ताक बरो लागलो रे गांव कुयडचो हांव मोगान पडलेल्याक उगडास येयना इंडियेचो वसत थंयसर वास पडला फरीन चेराचो आनी आयतारा दिसी इगर्जे लागीं पयशी रे उगडास येता पेंड्रा फेस्ताक बिलकुलच दिनाका जाता कितल्या वेगी जावया म्हणटा काजार हांव इंडियेक काजारी पूण आंगूर जाला आंकवार म्हणटात म्हाका बॅचलर वेगन म्हाका धरून म्हणोंक लागले डार्लिंग जॅक आरे कितें रे ताची शेप आनी कितें रे ताचें बॅग म्हाका दिसता ताच्या वसले पीठ चेडून ना रे एक म्हजी खबर ताका कोंबल्यार हांव इंडियेक जातलो बॅक खाय नासतना काजाराचे वेगन म्हाका धरून म्हणटा हॅलो डार्लिंग जॅक कितें रे ताची शेप आनी कितें रे ताचें बॅग म्हाका दिसता ताच्या वसले पीठ चेडून ना रे एक म्हजी खबर ताका कोंबल्यार हांव इंडियेक जातलो बॅक खाय नासतना काजाराचे Dar जावन पोचलो बायल आपल्याक दुखोयता तेकोर मूड फॉर्मायता व्हडल्या आवाजान उलोयता म्हणटा काजारी जिवीत फातरार जोरोयता तेची तिच्या जबाबा म्हणटा आपूण रावता कोडयेक बोऱ्याक पडो म्हूण समजता नातोर दोन उपाय आसा एक उपाय डायवोर्स दिता दुसरो उपाय वीक पियोन आपले जिवीत सोंपयता तेची तिच्या जबाबा म्हणटा आपूण रावता जाबाब समजता नातोर दोन उपाय आसा एक उपाय डायवोर्स दिता दुसरो उपाय वीक पियोन आपले जिवीत सोंपयता ताची वेलो प्रश्न सोडा मोचो इश्त्रासान पडला कसलोय उपाय काडा डायवोर्सूच्यो दिवचे आदी ताच्या गिन्यानार उजवाडा तुमचे बरे उपाय गुंतून ताका बेगीन धाडा म्हज्या इश्टान आपले बायलेक केन्नाच दुखोवंक ना चुकोन पासून व्हडल्या आवाजान केन्नाच उलोवंक ना लागायल्यार सोंसून वेला केन्नाच जातूंक ना ह्याच कारणाक लागून ताची बायल म्हाक्यार बसल्या दुबावना म्हज्या इश्टान आपले बायलेक
चुळोक ना चुकोन पासून व्हडल्या आवाजार केन्ना चुळोक ना रागायल्यार सोसून वेना केन्ना तातूंक लोकना ह्याच कारणाक लागून ताची बायल माथ्यार बसल्या दुबाव rautalo, bailemos, voltalo, respetar. Com saudades, rautalo, bailemos, calma, voltalo, respetar. Ata bailar, tomar calpico, atzai, Adlia, jedna skala do równa. Usnan wocą na pliatani. Dziełon dziełna Daj wusti opuwik pijo Nie ufaj kiełuna A ti gottale teatra Sagati tia korona Adlia ni datle Jedna skala do równa Usnan wocą na pliatani Dziełon Daj wusti opuwik pijo Nie ufaj kiełuna A ti gottale teatra Sagati tia korona A ti gottale teatra Sagati tia korona Maria! Maria आयज हांव एकदम खुशाल हांवें जायते जाण लोकांच्या तोंडांतल्यान आयकल्लें पूण सोत मानून अगोड आसलें पूण आयज हांवें खूब म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां आयज आयज हांव एकदम खुशाल नाचताय सदारां तुरी कितें म्हाका सांग कारण हांवें फुडें घातलेलें पावल सारकें जाग्यार पडलें एकूच उतरान आमची तूं चिखलान पडची वाटावली लाजार तूं पळय कितें उलयताय तें म्हाका बिलकुल कांय एक सोजमना सगळ्यात उमाळ्यांनीच उलयताय सारकें सुटावे करून सांग म्हाका मारिया हांवें तुका सांगोक नासलें हांवें आयकलां म्हणून तो फ्रेजर पिसो जाला म्हणून पूण आयज हांवें खूब म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां फ्रेजर पिसो जाला तूं ताका पळयल्यार हो खोंक पासून सोदतले तो पिसो जावन रस्ते भोंवता भुरगे ताका पिसो पिसो म्हणून जावन फातरायतात जाल्यार तो फ्रेजर पिसो जालो होय तर एकदम बरें जालें जाणें लाजार आतां आमची चोली ताचे वाटेक पासून वेचिना अलबत तो चित्तालो आमच्या ह्या घराण्यांत खाजर जावन आमची आबरू चिखलान उडयतलो म्हणून पूण मोगान फसलो पिसो जालो पिसो हास मिस्टर गोमेश भरपूर हास दुसऱ्याच्या भुरग्याक अशें घडलां म्हणून तूं आसता पूण जाणा जा तेच तुकाय घडोवंक वेळ नाका प्रोफेसर रवी पळयला म्हाका हें सांग म्हज्या घराच्या दारार मारी नासतना म्हज्या घरान भितर सरोंक तुका परवानगी कोणें दिल्या मिस्टर गोमेश ह्या आदी जायते फावट हांव तुज्या घरान भितर सरलां आनी केन्नाच हांवें तुज्या दाराचेर मारूंक ना कारण तुवें म्हाका सांगून दवरलें तुज्या घरान भितर सरता आसतना दारार मारची गरज ना म्हणून आपलेंच घर म्हणून समज आनी भितर सर म्हणून होय तो ते वेगळो आसलो हांव जाणाच आसलो तूं हे भाशेन म्हाका म्हणटलो म्हणून प्रोफेसर रवी तूच पयली रीत देख नकोय जाल्यार तूं दुसऱ्यांक रीत देख कसो शिकयतलोय अलबत तूं शिकोन बुरूत मिसेस गोमेश पयली रीत
माय पायन शिकोंक जाय आणि उपरांत ताणी ती भुरग्यांक शिकोंक जाय. रीत शिकोवपाचो कायदो आमचो प्रोफेसराचो न्हय. तोंड बंद कर प्रोफेसर. दुसऱ्याक बरो रस्तो दाखोवच्या वल्देक तू ताका वाकडो रस्तो दाखयताय. आयक, आयज म्हजी धूव शिकपाची बंद जाली जाल्यार कारण तुका लागून. मिस्टर गॉमेश, तुझ्या धुवेचे शिकप बंद झाले जाल्यार तुका इतले दुःख झाले, पण तुझ्या धुवेक लागून एक भुरगो आपलो फुडार पिड्यार करून फुडें सरला, ताचो फुडार पिड्यार जालो हाचे तुवें मातूय चिंतलें ना? मिस्टर गॉमेश, तुझ्या धुवेक शिकपाचो जर मोग आसा जायत जाल्यार तिच्यान जायते शिको येता, पण तुमच्या दुवेक लागून एक भुरगो पिसो जावन रस्त्यानी भोंवता ताचे तुमकां मातूय वायट दिसना? मिस्टर गॉमेश, तुझे कडेन भाटा बेसां आसत, तुमचे कडेन जाय तो दुडू आसत, पण तुमचे कडेन मनीसपण म्हणटा तें ना. प्रोफेसर, खबरदार, म्हज्या भाटा बेसाचेर पावपाक तुका कसलोच अधिकार. हांव सत तेच उलयतां आनी सत उलोवंक म्हाका कोणाचो भंय दिसना. आयक प्रोफेसर, तुझें एकदम चड जालें. ह्या म्हज्या रागाची शीम पळयना काय. म्हजो राग शिमेच्या भायर पावच्या आदीं ह्या घरांतलो भायर सर. ना जाल्यार तू कितें करतलो? म्हाका जिवेची मारतलो? ना जाल्यार हांव तुका हे हार घेवन ह्या म्हज्याच घरांत तुका जिवेशी मारतलो. मिस्टर गॉमेश, हे आर्म दाखोवन तू म्हाका बेखणा नाका. हे आर्म व्हर आनी त्या कावळ्यांक दाखय. घोडये कावळे उडोवन वयतले. हांव भिवन वचपी मनीस न्हय. जाणा मिस्टर गॉमेश, ज्या मनशांक रजाव करूंक कळना, जे मनीस रजाव करूंक फाटी सरतात, तेच मनीस हे भाशेन आर्मां दाखोवन दुसऱ्यांक भिवयतात. आनी जाणा जाव, आनी तुकाय सांगून दवरता, जे आर्म दाखोवन तू दुसऱ्यांक भिवयता, एक दीस तेच आर्मान तूच मरतलो, तूच काबार जातलो, हे विसरू नाका. मारिया, हे कितें? म्हाका हेच सोजमना. हांवेन आर्म काडल्यार म्हजी धुवूय आमकां गाबरोना आनी तो प्रोफेसरूय गाबरोना. अशें कित्याक? हांवच नको म्हजो भाव खंय आसा म्हणून हांव ताका सोदता, कोणूच म्हाका ताचो खबर सांगना. हांवच नको म्हजो भाव खंय आसा आनी कितें करता पळयता. तुवें म्हजो भाव पळयला? बाय, इतात म्हूण रागा जायना का? तो पिशा मातशें येवदां तेवदां भोंवतो तुगे भाऊ. पळय तुजे अंकल, भोंगबाड्याचे कितें जालें? चोपा पासून चुचुरे दिसताय बाय. सगळे इस्कला भुरगे तेच्या हाटल्या हातार घेवन धांवताय. तो बावडो तेंक चुकोवन येवता सन तेवदां धांवता. ताका मार लागूंक ना न्हय? मार लागले जाल्यार हांवें चोयलो ना. रगत बाय येयले जाल्यार चोयलो ना. तुवें ताका पळयला तो खंय आसा पळय तो? हांव शिमतोरी होण काडटा आसता हांवें तेका चोयलोलो. इगोच्या हाटल्यान तेवदां धांवन गेलो तो. पातीकारा वचोन निचार. पातीकार घडये तुका सांगतलो तो हूंय आहा तो. चल. तुका चड देव बरें करूं. बाबा, भोंगबाड्याचे काय? अरे हे पाटला, हे किती घेऊन भोंवताय? बाबा पाकल्या, माय खबर किती मेळ्ळ्या रे पाकल्या? माय खबर? पाय तू मायक लागून तू उसके नाका. तू तुझे चिंत. पण माय खबर किती नाका आलंय? माय बरे पाय तू आणि म्हणजे पूत कितको नाले? पायी हांव तुगे पाय कितको रे? जालें की जालें पाय. जातो तू. जातोलो? तुगे पाय हांव जातो आत? कितको रे? तुगे चेड्या खंयचे? पाकल्या, ओ कित सांगत रे पाकल्या? पाय सांगत तें सारकें पाय. हांव सांग तुका आयक. आम मायक सोदिता खूंय पावले तूं जाणा? खूंय पावले? आमी काड्यान एक पिक्चरा थिएटराको पावले. पिक्चरा थिएटराको पावले कितें पाय? कितें? थिंग बायलें एक इंग्लिशीन बोर्ड मारलो आहा. कितें म्हणून? ओन्ली फॉर एडल्ट्स. एडल्ट्स म्हणून कितें रे बाबा? एडल्ट्स म्हणून नको तू? ना. एद्याची हाड येयला आनी अजून एडल्ट्स म्हणून नको? एडल्ट्स म्हणले ते पिक्चर होकोत ओळ्यान चोवपाचे. थिंग धाकले भुरग्याच्यान ते पिक्चर चोवपा जायना. तुम चोवपा गेला ना मरे बाबा पिक्चर? आमी गेले पाय. आमी तो बोर्ड वाचून तिकेट काडल्यान सुमते भितर गेले. पिक्चरा थिएटरा भितर पिक्चर चोवपा गेले? यानी माल कितें जाता तू पिक्चरा? केसो पिक्चरा यानी वयला आसता तुका? पाय तेक कित्या माता?
तू बर देख दिवपा न्हू तू अरे पाड घालू येता त्या कित्या उलयता तेणी म्हाका पिक्चरा वयली ना आनी को हांवें त्या कळलो हे नावलो मिसा वयता म्हणल्यार होर्सान वयलो पिक्चराक चय पाय इतल्यान काबार जालना मुखार मी नादे मुखार आहा मुखार कितें जालें तिकेट काडले आनी भितर गेले भितर गेल्या कितें सारकें पिक्चर हाऊस फुल या टी पिक्चर चलता या टी साइडी मिक्सर चलता मिक्सर आमी सिटाचे बसत थिंगा या टी मिक्सर चालू वतलो त्या टी पिक्चर जयता वतलो मिक्सर जयता पूण पाकल्या तो मिक्सर चाल म्हणतो केसो मिक्सर रे पाकल्या तुका सांगत पाय तेच सांगता बरे वक्तान इंटरवल पडलो आनी आख्खे हॉला उजवाड जालो सेम साइडी तो मिक्सर चलत तो कोण काम चोवपाक गेले कोण पाय कोण आमगे माय आनी हेगे पाय कितें ओय रितीन पिक्चर तो बाप पावले आनी हेगे पायची बराबरी ओय तू इंदा राव राव येंगी तेका सारके नाकयता आज मात तेका भूत शिकल कोकर केसो लावपाना चल पाय आमयताय गडा बिना रितीन हे या गते हा बाकी एक सांगू तू हुय आणले पिक्चरा पयले आनी तोंड घेवन सांगता पिक्चरा हाडलो म्हणून आनी कितें सांग कितें सांग आनी तू रे तुका आनी कोण मेळ्ळो ना पिक्चरा वचोंक मुगे बायल घेवन येता आनी कोणागे बायल मेळ्ळो ना तेको कितें जाता मोको इंचार कितें जाता कितें चाल म्हणटा तूं वयल्यानी वयल्यानी चाल म्हणटा होय मोको इंचार कितें इंचारपा जाय तें कितें इंचारपा जाय अरे तू दादूलो दादूल म्हणजे तू दादलेपणा मातशें पण देख ह्या अरे अजून पासून तू खबर ना दादूल काय कितो तुही काज जर जालोले म्हाका केन्ना एक पिक्चर आयला केन्ना एक डान्स आयला तुही तरी काज रावयला एक बरे फेस्ता मु फेरया मोयला होयला ना होयला ससरा तू सगळे वस्तू चयलो नाही देखून हांव तेच बराबर पिक्चरा गेलो अगो रितीन राव हांव ताचे लागीं उलयता कितें राव अरे तुजे दादलो मरे दादलो म्हणजे अरे दादलो जाल्यार सारको दादल्यापणाचो कायदो पाडूंक नाका हांव सारको दादल्यापणा कायदो पाडना म्हूण तूं पाडूंक सोदिता कितें मुगे बायले पिक्चरा न्हू अरे हांवें तुज्या बायलेक खंय पिक्चराक व्हेल्या आनी कोणे अरे हांव गेलोलो तुवें पिक्चर पळोवंक अरे कोणे म्हाका सांगलें ब्लू पलान बरेंच पिक्चर लागला म्हणत मागीर कितें काय म्हटल्यार ही तुजी बायल तुवें असली आनी कितें म्हणूंक लागली कितें म्हणूंक लागली म्हाकाय पिक्चराक व्हर म्हणत वय गो रितीन लोकांगे दादल्यान तुका पिक्चरा व्हर म्हणून सांगता गो वय रे जरी तर हांवें तुजे बायलेक पिक्चराक व्हरक नासलो जाल्यार तुका राग येवपाचो न्हू होय होय म्हाका राग येता आल्ला पूण एक सांग रे मुगे पाकलो पूत मुगे सांगतालो तुगे हुडल्या हूंय पिक्चर चलताले आनी ती सायडी तुमगे मिक्सर चलता म्हणून अरे असली ओडची गांव करूच तुका दिसता दिसना रे आनी तो सांगता न्हू अरे जरी तर हांवें तुजे बायलेक कितें केलां जाल्यार पळय तुजी बायल आहा तशी आसा गोडे चुकोन हात पडला आसतलो चुकोन मरे चुकोन पडल्या काय न्ही जो बरें हा तुवें पिक्चर हाडलें तें एकदम बरें हा पूण एश कर रे चोय केन्नाय आमगे तेन्ना तूं बेकार आहा तेन्ना पासय मार आनी रितीन घराको आल्या ते येळे बाबा ना जरी तो तुका राग येना म्हाका राग येवपाना म्हाका राग येवपाना बरें यो हा केन्ना यो यो चोय येवपा मेळ तितले फाटी यो जरी तो तुका राग येना जाल्यार म्हाका राग येची ना यो तूं हा बरो मनीस न्ही गो भांगार सारको भांगार हांवें कित्या लागून केलें जाण तूं मुगे दादल्यापण सांबाळून एकदम बरो भुरगो न्हू सारको बरो भांगार न्ही चोय आनी तो केन्ना येयली म्हूण तुवें हुंय तुका असो आपयल म्हूण रोकड्या वसा वयताली यो घराक यो दाखयता वयता फ्रीजर पुरी हांगा संगीतात दुखी दाखयताय म्हजो भाव फूट हांवें तुका जेवण हाडलां इल्लेशें जेवण जेव पळय तुका फ्रीजर तुका म्हजे चुचुरे दिसना फूट रे म्हजे भाव हांव तुका पळयता घे घे तुज्या पोटाक भूक लागली आसतली घे घे पळय तो भुकेला आसतलो इल्लेशें जेवण जेव रे म्हजो भाव आज कितले दीस जाले तूं उपाशी आसाय हे बरे पिशापणां करून ते तुज्या भयणीचे काळीज तूं दुखयताय इल्लेशें जेव कितें जालां फ्रेजर कितें जालां तुज्या पोटाक भूक लागना कितें जालां फ्रेजर म्हाका पुरयताय तूं म्हाका पुरयताय इल्लेशें जेवण जेव इल्लेशें जेव कितें जालां फ्रेजर फ्रेजर फ्रेजर
मोची कोंकण रेल्वे दावत म्हूण पास काजार जातोच फोन कोट्टा म्हजे रेल्वेचो गेट पास नाकाय तुझ्या भावाक म्हजी दोन विसवाक अंगाराना जातोच बरो टायम जातो तिरान दिसता मोची कोंकण रेल्वे दावत म्हूण पास काजार जातोच फोन कोट्टा म्हजे रेल्वेचो गेट पास Baba baby, शेपका मुजीचा भाऊ घरी तबी भुरगीं देवालीन देणे जाणाय गो रुबी बट कंट्रोल फेल होताय कभी कभी दिसता लाईन लागून नंगी भुरग्यांची बोलता वंदनी तेरी शेंद्री घालून रातची भुरगीं जाल्यार फिरान मागे आमकां दुदाची भुरग्यांच्या नशिबान मेवली गाय पारशी डेरीची आमकां दुदाची भुरग्यांच्या नशिबान मेवली गाय पारसी डायरी फ्रेझर फ्रेझर कोण तू आनी कित्याक आयलें हांव फ्रेझराक मेळोंक आयला फ्रेझर खंय आसा कसल्या तोंडात सांगताय तूं फ्रेझराक मेळोंक आयलाय म्हणून इतलें करून तूं तादोशी जावंक ना आनी कितें करपाचें उरलां हे तू कितें उलयता हांव तुजें कांय सोजमोक ना सांग म्हजो फ्रेझर खंय आसा म्हजो फ्रेझर खंय आसा फ्रेझर आनी तुजो म्हजो फ्रेझर ना मिशेल ना तुमी जावन आसात व्हडलीं मनशां तुमकां क्लास आसा आमी गरीब मनीस म्हणजे तुमच्या पांया पोंदाचो धूळ आनी होच धूळ आनी कचरो करून तुवें फ्रेझराक पयस केला ना आनी कांयच कित्याक आयलें हे मेलेल्या झाडाक फुलां लावंक आयलें हांवें फ्रेझराक पयस करूंक ना हांव फ्रेझराचो मोग कोत्ता हांवें फ्रेझराक सोपूत दिलेलो आसा हांव ताची लागीं काजार जातली म्हणून सांग म्हजो फ्रेझर खंय आसा जर तर तूं फ्रेझराचो मोग कोत्ता जाल्यार इतलें सगळें तुवें कित्याक केलां मिलिंदा ही आमी सगळीं कोचची बोली फकत म्हजे फ्रेझराक लागून हांवें कितें केलां तुवें कांयच करूंक ना जाल्यार वच आनी तुज्या पापा लागीं विचार तुवें ताका नाका जालेली उतरां उलोवन तुज्या घरांतलो भायर केला आनी कांयच त्या दिसाक तर म्हजो भाव पिसो जावन ते रस्ते फकत तुका लागून ना मिलिंदा मोगाक लागून ही फोट म्हणून सांग म्हजो फ्रेझर पिसो जाय न्ही सांग मिलिंदा ही फोट म्हणून सांग ही फोट म्हणून सांग जर तर तूं फ्रेझराचो इतलो मोग करताले जाल्यार ते सगळे तुवें कित्याक केले हांवें सगळे कोणचे पडले म्हजे फ्रेझराक लागून जाणा मिलिंदा म्हजे पापान म्हाका धमकी दिलेली सरी तर फ्रेझर म्हाका परत मेळोंक आयलो जाल्यार ताका आपूण जिवेशी मारतलो म्हणून म्हाका नाका आसले म्हजे पापान फ्रेझराक कितेंच वायट केलेले तेच दिसाक फ्रेझर आमगेर पावन चल्लो फकत म्हजे पापाक खुशी करूंक जाय म्हणून हांवें फ्रेझराक ते परी उलोवन पयस केलो न्हय आनी कित्याक फकत म्हजे पापाचें मन बोजूंक जाय म्हणून हांव ताजे सांगाताक पळोवन वचूंक चिंतलेलें पूण तशें करचें बोलदेक हांवें फ्रेझराक अशें करून पयस करचो पडलो आनी त्या दिसाक तर तुका मेवल्या उपरांत 8 दीस पर्यंत घरान येवंक ना उपरांत आमकां कोणें सांगलें तुई बोट पिशो पडक कोत्ता आनी भुरगे ताका मारतात म्हणून आयज म्हजो भाव तुका लागून पिसो जालो मिशेल देखून तूं ताची वाट सोड कारण तो तुजो उगडास करिना ना म्हणून तुजें नांव पासून ताच्या तोंडाक मिलिंदा ना हे म्हजे लागीं घडचें ना म्हजे न्ही आख्खो संवसार विसरूंक जाय पूण म्हजे फ्रेझराक म्हजे लागीं विसरूंक जावचो ना हांव ताजो मोग कोत्ता हांव ताचे लागीं काजार जातली म्हजो फ्रेझर म्हाका जाय म्हजे फ्रेझराचो म्हाका खूब मोग आसा म्हजो तू मातशें बाय सताय नाका तू म्हाका जायो की जाल पाकल्या चोय मायकल
तुवें मरे म्हणजे एक सारको उपकार करपाचो हय आनी तो म्हळ्यार तुवें घराको सांगपाचो हांव सारको एग्जामी पयली येयलो म्हूण दाखय रिपोर्ट दाखयची हांवें तुका लागून कितें फाल्ट केलो ना तूं आज म्हजे एक उपकार कर फकत घरा कडेन सांग मुगे मायक पळय सांग हांव पयली येयलो तू फेल जाल मरे आनी तू होटी मार मुडे आनी तुगे मायन तेम रिपोर्ट चोयला ते कळपा ना मायकल चोय ताका लागून तुज्या हाटी येयला तू मुगे शिवर काम करता हांव जाणा चोय मुगे माय पाय काय चुकोणा ही मार्कशीट तांकां दाखयल्या कित्या शिरीपणा कित्याक तांकां दोगांयक दोळे आसून चुकोणा बरें ताका लागून तूं एक काम कर तांकां सांगपाचें हांव पयली पयली पूण फागल्या कितें सांग रे काय टिचरीन तुका भिताव पण कित्याक येयलो ते टिचरीन तूं नाका अरे सांगपा म्हळ्यार तूं जाणा मरे टिचर म्हाका सारकी बरी कोता ती टिचर म्हणजे सारकी इस्तिमो सांग कोता काल म्हाका ऑफिसा पळय टिचरीन कितें सांगलें जाणा तूं कितें सांगलें हाल सयस क्लाय नाकी बरी इस्तिमो सांगत मरे की टिचरी पुण्याक तूं आतां घरा कडेन कितें सांगतलो हांव पयली ओके चल या घरा कडेन आय तू जाय तितू पिवपाचें आमी एकदम हुशार बाबा तू एकदम बरें केलें एक पाटेन तू सदा वाचते होणार बाबा आमचे हांगा तूं पळय फर्स्ट येवपा म्हणटे जाय तितू पियाय जाय तितू पियाय चेस मायकल चेस चोय चोय पाय एश कोन बेश्टे चेस चेस केल मो जायना मनशान मातशें तर फुकसां सोबयतो जाय तूं मातशें म्युजीक लाय नाचूं जाय कितें वयता टेप रिकॉर्डर लायता ओय लाय म्हाकाय नाचो जाय आय आय जाव बेटी यो म्हाका तुका नाचो जाय यो तुका नाचो जाता तुझ मुळा मात हा यो रे ते म्हाका नाचो जाय पागल्या लाय आज पार्टी कोण आलोले ती बरी नाचोन पार्टी कोताले हांवें कितें खातें सांगल्या न्हू पार्टी गांव पेडे जातली सांगूचे सांग 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 तू केन्ना तरी सांगूंक जाय तें सांग तू सांग तू अंकल तुगे चेडरे पाकलो पास जालो फर्स्ट क्लास पास फेल जाला कितें पाकल्या तू फेल जाला अरे पाकल्या फेल जाला पयले आनी खंय म्हूण नाका अरे पळय हांव खरें सांगपा म्हळ्यार फेल जाला तूं जाणा हें सगलें कित्याक केलें तें कित्याक लागून चोय पळय पास जाल जाय तूं कोणागेरी पार्टी कोताय फेल जाल्यार कोणागे पार्टी कोताय फेल जाताय त्या मनीस न्हू ताका लागून चिंतिलें फेल जाल म्हूण सांगून आमगे व्हडली पार्टी करपाक आज आमगे व्हडली पार्टी सदां पार्टी करप सांगना सो रावता Samai, samai, oilah tu fail jalan, oilah kita melihat tu burau munda, oi, ha, kita apa? Anda hushar harki. Kita hushar ke? Aj hushar harki. Bul kita hushar kai munda, nah, mungkin put fail jalan tu kita melihat hushar munda, kai pipa koran na, kai pipa koran. Mak lagu, hushar, amge family gone, sikil akan sikon hui atai. Samai menjadi, Ani kita mah, berai. Bitas boleh bitas. Jauh hati ani pinaka. Pinaka. Pinaka kita orang baik mai. Pinaka ek lopion sarkot tight tolong. Samai, tu sanggil te sarke sama. Amke family kaun singklo na. Sikon dakar mai. Ai Sanjay, am ladin ko tolong. Boy, paklo fail darmun. Ai Sanjay amke ladin. Ani ladin. Boy. Bure. म्हाका वळखो ना तूं ओगी कित्याक आसाय तूं म्हजे लागीं कित्याक उलयना फ्रेजर हांव तुजें मिशेल हांव तुजें मोगाची मिशेल मिशेल म्हाका वळखो ना कोण मिशेल हांव मिशेल
तू मिशेल हांव तुजे मोगाचे मिशेल फ्रेझर हांव तुजे मोगाचे ऊब एक आशिल्ला म्हाका एकूच वेंग मारन तुजे मोगाची ऊब दिली तू फोट मारता तू म्हाका फोट मारता तू ताका वगताय तुवें ताका केन्ना तरी पळयलाय हांव जाल्यार ताका वळखना खरेंच हांवें ताका केन्नाच पळोवंक ना वाच घे हे पेपर घे आनीक वाच हाचे तुका सगळी खबर मेवतली वाच वाच तू कितें उलयता हे पळय तू कितें करता हांव तुजे मोगाचे मिशेल तू म्हाका वळखना फ्रेझर म्हाका एकूच साप दी न्हय फ्रेझर हा तू हसताय ओ माय गॉड पीछे तू पीछे हसताय फ्रेझर फ्रेझर तू कितें करता मिशेल बाबा हे आर्म घेवन तुवें व्हडपण दाखयलें आयज एक आर्म घेवन हांव म्हजें व्हडपण दाखयता मामा तू मागीर राव आनी हांव कितें करता तें तू पळय पूण म्हणजे ते धूव हांव तुजी धूव न्हय जोरूय तर हांव तुजी धूव जालेली जाल्यार तुमी अशें करचें नासली तुमचे असले आवय बाबाक देव भुरगीं दिना जाल्यार देव चुकचो ना हांव एकूच फूल तुमचे बागेन फुललेलें आयज ते फुलाचे पाकड्यो जोडटात फकत तुमकां लागून आयज ते फूल तुमी तुमचेच हातांनी पिसडून उडयलां तुमचे व्हडपण सांबाळूंक न्हय तुमचे लेगीत दौलत आसा म्हणून न्हय दौलतीचो दर्जो वयर दवरूंक न्हय पूण आनी बाग कांयच ना कितें जातालें हांव फ्रेझरा लागीं काजार जालेली जाल्यार कित्याक तुमी ताचे आनी म्हजे मदें ऑथर केली तुमी मनीस न्हय फ्रेझर मनीस न्हय ओय पूण भियेतात मरोन भियेतात घे हांव तुमकां मारिना हांव हे घरांतले भायर सरून वेता जोरूय तो तुमकां नाका हांव हे घरांतले भायर सरून गेलेली जाल्यार तुमी म्हाका जिवेची मारात म्हाका नाका ही तुमची गिरेस्तकाय म्हाका नाका ते तुमचे व्हडपण म्हाका नाका ते तुमचे जाती हांव वेता जी स्वाती म्हाका म्हजो सांगत रावता पळयत तुवें तू पळयताय कितें फाटल्यान वचून येचें चल ती कितें करी म्हाका सोडून वचू नाका मिशेल म्हाका सोडून वचू नाका मिशेल बेलिंदा तू मिशेलाक कित्याक तो म्हाका कसो पावलो आनी जाल्यार तूं खंय आसलो हांव मिशेलागेर आसलो मिशेल म्हाका सोडून पुना वेता हो म्हजो बेस कितें ना फ्रेझर ते आयज गळप ना हे खूब फाटी गळत गेलो रे म्हजो भाव ना तू म्हाका फोट मारता तू म्हाका फोट मारता बेलिंदा मिशेल पुना वचूंक वेता म्हणून हांव ताच्या फाटल्यान वेतालो पूण ताच्या पापान म्हजेर रथ मारले पळय म्हजेर तकलेर रथ मारून ताणें म्हजें रगत काडलें पळय पळय म्हजें रगत येता आनी काकाच लागत तूं पिशो फुडें घेवन भोवलोय हे रगत येता तुजेर फातर मारून ताणें तुजेर रथ मारलेलें आयज न्हय पळय तूं थंय तुवें वचो नाका ताजो पापा तुका जिवेशी मारूंक वचो नाका तूं ताची वाट म्हजो मिशेल म्हाका सोडून पुना वेता म्हजो मिशेल म्हाका सोडून पुना वेतले हांव ताका आडायता ना बेलिंदा हांव ताका आडायता ते म्हाका सोडून पुना वेतले हांव ताका आडायता बाये मिशेल मिसी हे तुवें कित केलें गो बाये केसो तुजे तायणेने बाय जीव दिन तू मेल गो बाये मुगे बागर तुगे हॅपी बर्थडे यावन आम बुजबा हावन पिवन दाली मुगो बाये तुगे पाय स्वतः साथ्यो मानतालो आमक मार मुडालो पुडी मारी डालो म्हूण हिंग पावली आनी हांवें बोर म्हण सगळे कांच लोकां एकठांय केलो आनी त्या लोकांक उपकार मागून तुका बायतली काण गेल गो तुये हांव तुगे पाय आनी माय काय रेकात धाडा
मुझ्या बाये मिशेल मिशेल तू म्हाका साथ दिना मिशेल उठ मिशेल हांव जाणा तू म्हजो खूब मोग करताले म्हणून मिशेल ओ पळय हांव तुजो फ्रेजर मिशेल तुझी मामा आयला रे बाबा एकूण साथ दे रे बाबा हांवें सांगला कोटसोराक म्हणून आयज तुमकां लागून म्हजे मिशेल म्हाका उडे जाले बेलिंदा तूंच उबें राव तू सदांच म्हजें सूख पळोवंक आसतालें तुवें म्हज्या भयणी जाल्यार पळय हे पळय जावन आसा म्हजें सूख म्हाका सोडून गेले म्हजें सूख म्हाका सांडून गेले हे तुवें कितें केलें मिशेल हांवची चूक ना तो तुजो जीव दी म्हणून तू म्हाका गुन्यांव बोगूस म्हज्या भयणी हांव आनी ह्या संवसारांत रावन कसलोच फायदो ना म्हजें सूख म्हाका सांडून गेले जाल्यार ह्या संवसारांत म्हजो कसलो उपयोग ना तू म्हजे कोणूच लागीं येवचे नात तुमी कोणूच लागीं येवचे नात तुमी कोणूच लागीं हांवें तुमच्या पासून कितें करूंक ना हांव तुका वागोवन आगोरवली आनी काय ते म्हजे कश्टाचो फळ हे परिस्थितीन दिलो हे तुजे भयणीक तूं सोडून खंय वता रे म्हजे बाब खंय वता आयज ह्यो दोन मेलेल्यो कुडी पळोवन म्हज्या दोळ्यांत दुकां येतात म्हजे काळीज रडटा मिस्टर गॉमेश तुझे मनीसपण जागे कर आणि पळय हे दोन कुडी हेतूंतली एक कूड जावन आसा एका गरीब खालत्या जातीच्या भुरग्याची आणि दुसरी जावन आसा एका गिरेस्त शिकलेल्या पदवेदार पायच्या दुवेची आता म्हाका सांग मिस्टर गॉमेश तू तुझे हे दुवे खंय व्हरतलो त्याच जाग्यार न्हय ज्या जाग्यार या खालत्या जातीच्या भुरग्याची कूड व्हरतात थंयच मिस्टर गॉमेश जाणा जाव रोसणाऱ्यान रोसला फकत मनीस न्हय ताच्यो जाती पूण आमकां सगळ्यांक निर्मिल्या ती फकत एकूच माती